Kadere 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 shikadara kadara kadara kadere 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 shikana kanda kadara dara kadara 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 kadere 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 shikadara kadara 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 shikadara kadara kadara kadere kadere kadara 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 shikana kana 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 shikadara kadara 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 kadere kadere shikadara kadara 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 kadere 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 shikadara kadara 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 shikadara kadara 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 shikana kana 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 shikadara kadara 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 shikadara kadara kana 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 shikadara kadara 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 shikadara kadara 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 kadara. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. एक दाखले मागणे स्टार्ट करूया. जेजू आमी तुका आर्गां दिता, पवित्रात्म्या तुका आमी आर्गां दिता आनी ह्या वेळार पासत ह्या जाग्या पासत आनी सगळे हिंगा एकठां आसलेले पासत आमी तुका आर्गां दिता. देवा बापा, तूं आमचे मदें आसाय, कित्याक तुजें उतर सांगता जिंगा दोगां तिगां आसता थिंगा हांव हाजीर आसा. पवित्रात्म्या, तूं आमचे मदें रावन उतरान आमकां आयच्या दिसा शिकयताय. स्वत जिवीत हाडटा तें उतर जिवीत दिता तूंच तो पवित्रात्मा, तूंच तो आत्मा आमकां जिवीत दिता त्या उतरा प्रमाणे हें उतर तूं आमकां आयच्या दिसा भावार्थान मानून घेवपाक, सोजमोवपाक आनी हें उतर दिसा दिसपटें वेव्हारान घालपाक तूं आमकां शिकयताय आनी आदार दिताय म्हणून आमी आदीस फुडें तुका आर्गां दिता. पवित्रात्मा, आमी तुका उलो मारता, तुज्या आदारान आमी हें भावार्थाचें जिवीत, भावार्थाचें पावल मारूंक शकता. तूंच आमचो आदारी, तूंच आमचो आमकां सगळ्या वायटान, सगळ्या कोश्टान स्वत हें स्वत उतर म्हणल्यार स्वत हें स्वत आनी स्वतान चलपाक तूं आमकां आदार दिताय आनी आमकां धीर दिताय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. आमी ह्या जाग्यार आयल्यांत आमी आमच्या वस्तोगी न्हू, पूण तुवेंच आमकां उलो मारलाय, तुवेंच आमकां आपयलें आनी ह्या जाग्यार येवन केन्नाच तुजें उतर म्हणटा कोणूच म्हजे कडेन येता तो खाली वचना आनी आमी हें स्वत मानता. तुवेंच आमकां हांगा हाडलाय आनी तूंच आमकां तें उतर दिताय, जिवीत दिताय म्हूण आमी स्वत मानता. आमी कसल्याय प्रश्नांक सांपडल्या जायत, पूण हो पवित्रात्म्या आमी जाणो तूं सगळें आदीस फुडें जाणा म्हणून आनी आमकां जेजूचें मन तें आमकां दिलाय. त्या मना उद्देशी आमी चिंतपाक, त्या मना उद्देशी आमकां चलपाक, डिसिजनां घेवपाक तूं आमकां शिकयताय आनी आदार दिता म्हणून आमी स्वत मानता. आमी तुका आर्गां दिता पवित्रात्म्या. एक एक उतर जें आमी आतां आयकतलीं ही आमी आयकतना कसलेच आळकोळ आहा जाल्यार तुवें आमकां पदवी दिल्याय तुज्या उतरान त्या आळकोळींक हुकूम घालपाक आनी आमी आतांच जेजू तुज्या नांवान सगळ्या आळकोळ पळय येता तेजेर आमी हुकूम घालता आनी ह्या जाग्यार सान भायर वच म्हणून तुज्या नांवान आमी हुकूम घालता. जेजू, आमी तुका आर्गां दिता. ह्या सगळ्या वेळा पासत एक एक मिनटां पासत आनी एक एक सेकंडा पासत तूं आमचे कडेन उलयताय आनी इतलो त्यो आमी सोजमोंक ना तूं आमचे कडेन उलयताले, पूण आतां आमी पवित्रात्म्याच्या आदारान स्वत मानता की कशे भाशेन आमी तुका भावार्थाचें मानवलेलें जिवीत जियेल्लें जाय आनी भावार्थानूच आमी जैतिवंत आसा पळय ती मनशां, स्वर्गीचीं मनशां ह्या संवसारान आसून पासून जेजू भितर रावन स्वर्गीचीं मनशां, भावार्थाचीं मनशां जैतिवंत जिवीत चलपाक तूं आमकां शिकयताय आनी फावोळ मारपाक तूं आमकां दाखयताय. कित्याक तूंच आमची वाट, तूंच आमचें स्वत आनी तूंच आमचें जिवीत.
हे मागणें आमी कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. ओके, आमी गेल्ल्या त्या सुमारान हिंगा इंग्लिशीन एक 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 आमचे निचो को घेतलेलो की आमी एकाच टॉपिकाचेर डिस्कशन करतले आनी लास्ट टायम आमी डिस्कवरी हे टॉपिक घेतले. थोड्यांनी तुमी आयकलां आसतना थोडी हिंगा आसली आनी आमी थिंगा एक बऱ्यो वस्तू आमी शिकल्या. सो आमी कोंकणीन भाशेन हे मातश्यो वस्तू कित्याक थोड्यांक कोंकणीन ते समजता आनी हेच आमी एक एक थोड्याच वेळान हे आमी शिकोया की आमी देवाच्या देव आमचे कडेन उलयता आनी देव आमकां सांगता अशे भाशेन चलोंक जाय. म्हणजे आपल्या उतरान चलोंक जाय. आमी केन्ना केन्ना तें उतर आयकता पूण आमी उतर आयकोनूय आमकां जाय ते भाशेन करता आनी तेन्ना कितें जाता आमचें जिवीत पळय भावार्थाचें जिवीत जिवंक जाय आसलें. भावार्थाचें जिवीत म्हणजे कितें? भावार्थाचें जिवीत म्हणजे देवाक मानवलेलें जिवीत. भावार्थाचें जिवीत म्हणल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे थीर रावलेलें जिवीत. भावार्थाचें जिवीत म्हणल्यार वस्तू भायल्यान वस्तू कशें जावत पूण देवाचें उतर कितें सांगता तेच भाशेन चलपाक आमकां भावार्थ शिकयता हो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. सो भावार्थाचें जिवीत म्हणल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्मा पळय आमकां सांगता ते भाशेन चलता पळय तें जिवीत ताका म्हणटा भावार्थाचें जिवीत. सिंपल. आमी डेफिनेशनां घेतल्या ती आमकां हीच वाट दाखयता की भावार्थाचें जिवीत म्हणल्यार देवाचें उतर आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता पळय तें जिवीत. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी एक खूब एग्जाम्पल घेतले लास्ट विकान आनी एक एग्जाम्पल जो म्हाका फायद्याक पडला तो म्हणल्यार मोजसाचो. मोजसाची खबर आयकला तुमी न्हू? मोजस कोण आसलो? प्रॉफिट आसलो. करेक्ट. सो मोजसाक देव केन्ना मेवता? 40 दीस आसतना केन्ना मेवता? ओराणान मेवता? दोंगरार मेवता? खंय मेवता? दोंगरार मेवता न्हू? ते एक बर्निंग बुश कोंकणी कितें म्हणटा ताका? जिरकुटाच्या तो उजो आसता थिंगा देव तेजे कडेन उलयता आनी फर्स्ट टायम देव तेजे कडेन थिंगा उलयता अशें आमकां दिसता. अशें आमकां दिसता. तेंच आमी हिंगा शिकोया की हांव कितें सांगता हें देवाच्या उतरान आहा जाल्यार तें भावार्थाचें जालें. देवाच्या उतरान ना जाल्यार तें मनशाचें जालें. आमी मनशाचे गिन्याना प्रमाणे चलपाचें न्हू. आमकां गिन्यान दिलां पूण तें गिन्यान देवाच्या पदवेन वा देवाच्या कुरपेन वा देवाच्या स्ट्रेंथान बळान आमी फुडें व्हरूंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां मोजस हो ल्हान आसतना सान जाण आसलो की देवान ताका मागलेलो आहा हो देवान ताका येवजणे प्रमाणे ताका येवजण आहली. प्रेज गॉड. आमी साम्स 139:14 वाचतात. साम्स 139:14. ओके. कोंकणी बायबला कोणाची? वास मायक दिया ताका. ओके.
म्हज्या सोयंबा म्हळ्यार एक अजाप, सगळीं तुजीं कर्तुवां अजापाचीं, ताचेच खातीर तुका दिन वाजता. ओके, पोते वास. म्हजें सोयंब म्हळ्यार एक अजाप. ओके, ओके, मागीर फुडें. सगळीं तुजीं कर्तुवां अजापाचीं, ताचेच खातीर तुका दिन वाजता. ओके, इंग्लीश भाशेन आय विल प्रेज यू फॉर I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are the works and that my soul knows right well. मागीर 15 वास. म्हाका गुपीत आकारतलोय तेन्ना आनीक बोईच्या गोपांत म्हजी कूड गोडटलोय तेन्ना म्हजी तुका पूर्णपण वळख आसली. प्रेज गॉड. 15. My substance was not hid from you when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. 16 was. तुज्या दोळ्यांनी म्हज्यो कोरण्यो देखतलोय. जालें. सगळोच तुज्या पुस्तकान बरोवन आसलोल्यो. Okay, praise God. Your eyes did see my substance, yet being unperfect, and in your book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Okay. आता 4 वस्तू आहा हिंगा. आमी ह्या संवसारान येवच्या पयलीं देवान आमकां मागलेली आहा, देवान आमकां घडलेली आहा. आमी कुसव्यान मायच्या कुसव्यान पळय आसली तेच्या पयलीं देवान आमकां एक डिझायन केलेली. डिझायन म्हणजे कितें? आकारलेली. खंय आकारलेली? हे सडन बसता. ओके ओके, प्रेज गॉड. नाल्यार हिंगा एक करून बसता. म्हाका ह्या एंगलार रावचो पडटा. प्रेज गॉड. आकारलेली कुसव्यानसान जल्मान येवच्या पयलीं आमकां आकारलेली. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू 4थी वस्त म्हणटा सगल्यो वस्तू देवान एक बुकार बरयलेले आहा, म्हणजे एका पुस्तकार बरयलेले आहा. बरयलें आहा थिंगा न्हू. आतां ह्यो पुस्तक केन्ना बरयलेलें देवान? रोजच्या पयलीं आमी कुसव्यान आकारच्या पयलीं. आनी देवान कशे भाशेन सगळें केलेलें आहा? मोगान केलेलें आहा, एक बऱ्या आपुरबायेन केलेलें आहा. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू देवान आदींच फुडें सगळ्या मनशा काळ म्हणजे ह्या संवसारान येवच्या पयलीं ह्यो सगल्यो वस्तू देवान केल्ल्यो आहा वो थारायलेल्यो आहा. प्रेज गॉड. आतां आमकां कितें दिसता? देव मोजेसा कडेन 40 वर्सां मागीर म्हणजे 80 वर्सां आसलो पळय, सॉरी 40 तो हिंगा इजिप्टान रावलो आनी आनीक 40 वर्सां तो जेत्रो त्या जाग्यार म्हणजे ओराण्यान म्हणटा आमी थिंगा त्या दोंगरार तो थिंगा रावलो. म्हणजे कितें 80 वर्सां. पूण आमकां कितें दिसता? देव 80 वर्सां आसलो तेन्ना मोजेसा कडेन उलयलो. पूण हिंगा कितें सांगता? हिंगा वेगळेंच. रोजच्या आदी देव आमकां कितें जाय तें देव उलयता. म्हणजे आमी जल्मान येवच्या पयलीं सावन देव आमचे कडेन उलयता. देव आमचे कडेन दिसपट उलयता. पण प्रॉब्लेम कितें? आमी देवाच्या ताळ्याक कान दिवंक ना. आनी तेजो मूळ रिजन कितें आहा? आमी उतोरूच नकळो. देव म्हणल्यार उतर, आनी उतर आनी देवाक आमी वेगळे करूंक जायना. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारानूच ह्या उतराक आमी कान दिवं येता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारानूच आमी
देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी सोजमा येता आनी सोजमणूच न्हू आमी तें वेव्हारान घालूंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. आतां हें उतर सांगता देवान आमकां एक बूक दिलेलो आहा, एक पुस्तक दिल्लें आहा आनी सगल्यो वस्तू पळय आहा त्यो आदींच फुडें बरयलेल्यो आहा. आमकां फकत आतां पवित्र आत्मो आमी जेन्ना आमचो बालतीम जाला आमी बालतीस म्हणटा तेन्ना देवाक आमी जेजूक आमी आमचो धोनी आमचो सोरवंडार आमचो देव मानून घेतला. आनी ज्या वेळार आमकां देवाच्या उतराची पोरगोटणी जाल्या आनी देवाची उतराचे पोरगोटणेनूच आमचे कडेन देव उलयला आनी देवान आमच्या जाग्यार आमच्या पातकाक लागून कितें केलां ह्यो सगल्यो वस्तू केल्या. जेजू आमचे पासत मेला, जेजू मेलो तेन्ना जेजूक पुरलो तेन्ना आमी जेजू भितर पुरलेली आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान शोकतेन बळान आमी तिसऱ्या दिसा जेजूक पळय पुनर्जीवन जालो. त्याच भावार्थान जें आमी देवाचें उतर आयकलें ओ देवाची उतराची पोरगोटणी जाली आमकां हें पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी स्वत मारले तेन्ना की आमचो नवो जल्म जाला. आनी नव्या जल्मान कितें जाला हो पवित्र आत्मा आमचे भितर पळय आहा. आतां तो कितें दाखयता देवान आमचे पासत कितें केलां पळय ते बुकार पळय कितें कितें वस्तू बरयल्या ती आमकां सोजमावपाक कोणाचे आदार जावं पवित्र आत्म्याचो आदार. सो देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो आनी बरयलेलें आहा पळय कोण बरयता देवूच बरयता. तें उतर सोजमावपाक आमकां नवो जल्म जाला पळय तेन्ना सावन आमकां शक्ती मेवल्या आमच्या बुकार कितें बरयलां तें सोजमावपाक आनी तेज्याच आदारान आमी फुडें मारपाक आनी ते हे सगल्यो वस्तू पळय आमी उलयता ताका म्हणटा भावार्थाचें जिवीत चलप. हालेलुया, थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. सो बूक आहा, उतर आहा, पवित्र आत्मा आहा. बूक हा पुस्तक हा पळय तें आमी वाचलां तें आनी उतरूय आहा आनी पवित्र आत्माय आहा. पवित्र आत्मा आमच्या सांगाताक आमच्या आदाराक सदांच आसा पूण आमी तेज्या आदारान चलपाक सोदता ओ आमी तेका कितें म्हणटा पार्टनरशीप कॉपरेट करता ना. प्रेज गॉड. मोजस आमी पळयता 80 वर्साचो आसतना ताका तो ताळो आयको येयलो पूण आमी पयलीं सान सुरवातेक सान वाचल्यार आमी आतां वाचतले आमी सोजमतले आमी कित्याक म्हणटा मोजसाक खबर आसली. मोजसाचो हेतू कितें आसलो, देवाचो हेतू कितें आसलो, इजिप्टाच्या देशांत सान लोकांक भायर काडपाचो हेतू आसलो. हो हे पर्पस म्हणटा ताका, हो हे देवाची येवजण आसली. ही ताका 80 वर्साचो आसतनाच खबर नासली. ताका जल्मलो तेच्या पयलीं आनी जल्मलेल्या दिसा सावन ताका आनी तेच्या घरच्यांक खबर आसली. हालेलुया, थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. कित्याक आमी रावता न्हू देव म्हाजे कडेन केन्ना उलयतलो आनी देव म्हाका कितें करूंक जाय कशे भाशेन करूंक जाय केन्ना सांगतलो हे आमी रावता. पूण दिसा दिसपटे आतां पळय आमकां आतां कळलें पुस्तक आहा तें बरयलेलें पुस्तक आहा आमचे कडेन उतरूय आहा आनी पवित्र आत्मा आहा. ह्यो सगल्यो वस्तू आहा जाल्यार आमी आतां कितें करूंक जाय भावार्थान आमी दिसा दिसपटे देव कितें सांगता ते भाशेन चलोंक जाय. पूण आमकां कितें जाय व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू. आमकां कितें जाय पार्टींग द रेड सी म्हणटा इंग्लीश भाशेन दर्या आमी दोशी करूंक जाय. पयल्या दिसा आमी व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री करूंक जाय. पूण देव कितें म्हणटा तूं तरी ल्हान ल्हान वस्तूंनी खात्रेन चल्लो विस्वासीन चल्लो जाल्यार तुका व्हड वस्तूचेर तुका आपूण खात्रेचो कोत्तलो. पूण आमकां कितें जाय केन्ना तें बनींग बुश दिसतलो म्हाका आनी केन्ना हांव तें म्हाजें जिवीत चेंज जातलो. पूण देव दिसा दिसपटे बुकार पळय बरयला उतर आनी पवित्र आत्मो दिसा दिसपटे आमचे कडेन उलयता. हालेलुया, थँक यू जीजस. ओके, नाव एक्झोडस 1:8 सान वाचया.
एक्झोडस 1:8 एक्झोडस कोंकणी सुटका या हे सगळे पुस्तक जेनेसीस एक्झोडस नंबर्स हे पळय 5 पुस्तकां आहा ते कोण बरयलें मोजेसान बरयलें कोण बरयला मोजेसानूच बरयला मोजेसान बरयलें म्हणजे पवित्र आत्म्यान ताका इन्स्पायर्ड केला ओके प्रेज गॉड देव तेजे कडेन उलयता आनी मोजेसा उद्देशी हे सगळें तो बरोवन जाता आनी हे आमकां आतां फायद्याचें कित्याक उतर म्हणल्यार जिवीत ओके कोंकणीन वाजा 8 सान वाजत आसा इजिप्तान एक नवो राजा सोदरेर बसलोलो आनीक ताका जेजूची कांयच खबर नासली ताणें आपले परजेक म्हळें पळयात इस्रायलाचो पूत धुवो एक परजा जाली आमचेहून बलिश्ट आनी ओदीक पुस्कळ आमी शिटूक रावूंक जाय आनीक ताची संख्या आनीक चडोना जावंक आमी उपाय घेवंक जाय ओके होल्ड ऑन आतां इजिप्ताच्या देशान ही सगळी पळय हे जनरेशन आहा हे इस्रायल म्हणटा पळय ते ओके हिब्रूज म्हणटा ताका ज्यूज म्हणटा ताका ओके ही सगळे लोक इजिप्तान केन्ना पावले आनी कशे भाशेन पावले जोझफा उद्देशी ही सगळी आखी रेस म्हणटात एक जनरेशन ओके आनी सुमार 200 वर्सां ती इजिप्तान आसली आनी हो सगळो लोक आतां जोझफा उद्देशी जोझफाकूय देवान आमी सगळीं आमकां देवान विचून काडल्या आनी आमकां जोण एकल्याक एक इंग्लीश भाशेन युनीक म्हणटा पळय ते युनीक म्हणजे कितें आं खेरीतपण म्हणजे तुका पळय मिशन आहा तुका पळय काम आहा तें म्हाका ना प्रेज गॉड तुका पळय काम आहा तें म्हाका ना तुका दुसरें काम आहा आनी अशें ना की तुका काम सुबेज दिलेलें आहा म्हाका काम उणें दिलेलें आहा जोण एकल्याक पवित्र आत्म्याच्या आदारान जोण एकल्याक सगळ्यांक देवाची येवजणे प्रमाणे एक दिल्लें आहा पूण तें फायद्याक म्हणजे इग्रोज मध्येच्या फायद्याक बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हणटा पळय त्या फायद्याक लागून तें दिल्लें आहा आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाजी कूड आहा न्हू म्हाज्या हातीन म्हणून येता म्हाजो हांव हाती आनी पांयाची आतां भासाभास चलता म्हाजो पांव हाती कडेन उलयता पांव कितें म्हणटा हांव चड मोलादीक आनी हात कितें म्हणटा हांव चड मोलादीक आतां दोगांय सारकें आहा दोगांय सारकें आहा दोगूय सारकें आहा पूण कितें दोगांयचो तालमेल जावो ना जाल्यार कितें म्हणटलें हातीक आतां तुका जाय तें कर आपूण आतां जेवण आतां तोंडान घालिना पांव आतां कितें म्हणटलो ताका शक्ती खातीर सो सगळ्यांचो तालमेल जावो दोगांयकूय युनीक म्हणजे तें दोगांयकूय तें एक युनीक म्हणजे एक म्हत्वाचें ओ इम्पॉर्टंट जालें न्हू तें एक काम दिलेलें आहा आं वेगवेगळे भाशेचें म्हत्वाचें काम आहा पूण दोगांयनी तें कंप्लेन करूंक जायना दोगांयनी एके भाशेन तें करूंक जाय आनी कितें आतां आख्खे बॉडीक मागीर तें फायद्याक जाता तेच भाशेन म्हाका एक काम दिलेलें आहा तुका एक काम दिलेलें आहा तेका एक काम दिलें सगल्यांक एक काम दिलेलें आहा आमी कंपॅरिजन करूंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीजस आनी जोझफाकूय एक देवान काम दिलें कितें काम तें ह्या जाग्यार येवपाक म्हणजे ह्या इजिप्तान येवपाक आनी ताका देव सांगता आपूण तुका जेनेसीस 39 म्हणटा तो आय विल एक बऱ्या जाग्यार तुका आपूण
हाडटलो आनी तुजे सगळे पळय भाव आहा हो सगळे पळय राष्ट्रां तुका मान दितले पूण कितें जाता हें देवाची येवजण भाव ताका सोजमना कॉम्पिटिशन मागीर कितें जाता ते भावार्थाचें जिवीत जायना कॉम्पिटिशन कितें जाता जर आतां पांव आनी आतीक समज तरी कन्फ्युजन जालें आख्खी कूड सारकी चलता जाता ना पूण ते कन्फ्युजनांनी देव ताका आदार दिता जोझफाक कित्याक जोझफाचो फोकस खंय आसलो देवाचेर आसलो देव कितें सांगता तें फायनल आनी तो देवाचे येवजणे प्रमाणे चलता एक मिनट प्रे इन टंग्स फॉर 2 minutes ओके Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, आमी जोझफाची खबर करताले देवान ताका एक आपली येवजण दाखोवन दिली आनी तो येवजणे प्रमाणे उतरा प्रमाणे तो चल्लो आनी ह्या देशान तो पावलो आतां जेन्ना ह्यो राजा आसलो जोझफाच्या टायमार पळय राजा आसलो तो तांकां सपोर्ट करता तांकां आदार करतालो हे इस्रायल पर्साक तो आदार करतालो तेंचे बरोबर तो बरे वेव्हार करतालो पण आतां कितें जालें 2 वर्सां मायज जालीं नवो फेरो येयलो नवो राजा येयलो आतां तो राजा कितें करता पिडापीड दिता आतां पिडापीड दिता म्हणून कशें कळलें आमकां आतांच वाचला न्हू तो पळयता राजा पळयता हो ती तेजे पळय हे पॅनल आहा म्हणजे ते राजवटी पळय आहा ते पळयता कितें पळयता ही पळय इस्रायल पोरज आहा ती आतां वाडत आहा आनी तेंचे भितर एक भिरांत येता कितें भिरांत ती हे इतली वाडली जाल्यार कितें जातलें आमकां भायर करतले आमी संवसारान ह्यो वस्तू पळयता अजून पासून पळयता प्रेज गॉड डिस्कस करची न्हू पूण आमी पळयता ते एक आतां येवजण काडटा कितें येवजण काडटा आतां फुडें वाच झूज उपरासल्यार आमचेर आड झुजूंक आनी आमच्या देशांतली भायर सरूंक ती आमच्या दुस्मानाक एकटवलली ह्या पासत जड वावर दिवन इस्रायलितांक कश्टावूंक ताणें जबरदस्त मुकदमाक दवरले हे भाशेन ताणें फारोक पितोम आनीक रामिसी ही कोड्यांची शारां बांदली पूण जितले ते इस्रायलिताक चड पिडापीड दिताले तितली ती चड आनीक चड वाडटाली आनीक इजिप्तकारांक तांची भिरांत दिसूंक लागली इजिप्तकारांनी इस्रायलिताच्या पोतांदोवांक सारकींच गुलामां केली आनीक जिवीत कोडू वीक केले बरेच कोश्टी वावर तांकां लावून तांच्या इट्यांचो
वावर तांकां करूंक लायलो आनीक शेतांतलीं तोरेची कामां आनीक सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांनी तांकां दगदग आयली. उपरांत सिफ्रा आनीक पाव ह्या हेब्रुवाच्या दोगां वैजिनींनी इजिप्ताच्या पातशायांक म्हळें, हेब्रू बायलांक पुरसोत जावंक तुमी आदार दितात तेन्ना चेडो जाल्यार ताका मारात. प्रेज गॉड. ओके, आतां आयकलां तुमी न्हू एक समरी. तांकां आतां भिरांत येता. कसली भिरांत ती? ही वाडली जाल्यार प्रॉब्लम. कित्याक वाडली जाल्यार तेंचेय दुस्मान आहले. आतां कितें जातालें, आतां पासून तशेंच जाता. दुसऱ्या कंट्री कडे, दुसऱ्या देशा कडले, दुसऱ्या हें पळय आहा आमी म्हणटा, वा दुसरे जागे आहा पळय, तेंचे जोर एका जाग्याचेर एक राजा आसलो. सो आतां कितें जाता, इज्रायल पोरजां वाडटा, पूण ती इज्रायल पोरजां ह्या देशांतली न्हू. ह्या देशांत ती फॉरेनर म्हणटा, ते स्ट्रेंजर म्हणटा इंग्लीश भाशेन, म्हणजे परदेशी. परदेशी सारकें मगो, परदेशी, पूण हो तेंचो गांव न्हू. पूण आतां हेंच्या लोकांक कितें जाता, राजाक भिरांत येता, ही आतां वाडली, फाल्यां दुसऱ्या देशा कडेन ती एक कॉपरेशन करतले आनी ह्या जाग्याचेर ताबो करूं येता. सो आतां पयली वस्त कितें करता, तांकां त्रास घालता. तांकां आनीक पळय थोडी डिफिकल्ट कामां आहा ती सगळीं ह्या लोकांक दिता. आनी जितले त्रास दिता ती आनीक पोरजां वाडटा. मागीर फायनली कितें करता ती, राजा एक डिसिजन घेता. मिड वायफ्स म्हणटा इंग्लीश भाशेन. कोण ओके, वैजीन. प्रेज गॉड. तांकां आपयता आनी कितें सांगता, जो तरी चेडो दिसलो ताका थिंगाच काबार कर, मारून उडया. आनी मागीर फुडें कितें म्हणलां, बायलांक कितें म्हणलां, प्रेज गॉड. होल्ड ऑन. आतां कितें म्हणटा तें वैजीण न्हू. वैजीण कितें सांगता, आतां तांकां सांगून धाडलेलें आहा, चेडो दिसलो मारून उडय. आतां वैजीणीक कितें जाता, देवाची भिरांत येता. प्रेज गॉड. ही देवाची भिरांत म्हणल्यार कितें, देवाक मानताली, पूण आतां पळय ही देवाची भिरांत आमी पुस्तकांत तरी वाचत, देवाची भिरांत येयली आनी मागीर लोक कितें करतालो, देवान पळय सांगलां ते येवजणे प्रमाणे चलतालो. आनी ते येवजणे प्रमाणे चलतना तांकां ती मिलाक दिसताली. आतां फॉर एग्जाम्पल हा किंग जोसेफ तेन्ना आयकलो तुमी न्हू, तेन्ना ते 3 पळय किंगडम आहा, ह्या धाकट्या किंगडमा एगेन्स्ट येता. आनी तो किंग जोसेफ भियेता आनी ताका खबर आसना कितें करूंक जाय, पूण तो देवाक उलो मारता. आनी एक त्या जाग्यालो एकलो मनशा कडेन देव उलयता आनी ताका सांगता तूं भियोनाका. आनी त्या जाग्यार बरयलेलें आहा, देवाची भिरांत तेंचेर आयली. देवाची भिरांत म्हणजे कितें, देवाचो मोग. देवाची भिरांत म्हणजे कितें, देव दाखोवन दिता हांव तुमचे बरोबर आसा. प्रेज गॉड. ही आतां कितें म्हणटा ताका ती बायलां, वैजीनीचेर कितें जाता, देव भिरांत येता. आतां पळय फेरो सांगता, म्हणजे फेरो कितें, राजा सांगता समज तरी चेडो दिसलो कितें करूंक जाय, मारून उडय. आतां राजा कितें बरो राजा तो. आतां ही येवजीण पळय म्हणटा वैजीण. प्रेज गॉड. कोण न्हिदलेले जागो वतलो आतां. प्रेज गॉड. वैजीणीक समज तरी सांगूंक जाय राजा कसोन पळय तो चेडो येयलो आनी मागीर आमी पावले जाल्यार तुमचें काम कितें,
आता देवाची भिरांत हिंगा बरी ओ राजाची भिरांत बरी? पूण ते बायलांक कितें आसूंक जाय? कोणाची भिरांत आसूंक जाय? राजाची भिरांत आसूंक जाय. दिसना त्या वस्तूचेर ते प्रमाणे चलप म्हणजे कितें? भावार्थ. आता ह्यो बायलो कसले पावल चलता? विश्वासाचे, भावार्थाचे. तांकां राजाचे पडलेले ना, तांकां ते कोणाच्या उस्त्राचे पडलेले आहा? आनी राजा कसोन ती कितें सांगता? भुरगो जालो, आमी पावली लेट, प्रेज गॉड, काम जालें न्हू? हा, हालेलुया. आता राजा पळय कितें करता तो. फुडें वाच. प्रेज गॉड. एक मिनिट. तो म्हणटा कितें? चेड्यांक मारून उडय, चेडवांक धर. चेडवांक कित्याक धरूंक जाय? पोरजां वाडटा न्हू. प्रेज गॉड. अशें जावंक शकता. बायलो जायो न्हू, आनी तेंचे कडेन येवजणी जावंक शकता की आनी तेंची पोरजां वाडपाक. बायलांक काजार जालें म्हणटच कितें जाता? तेंची पोरजां वाडटा. आतां चेड्यात ना जाल्यार कोणाचें काजार जावचें पडलें? हां, नाल्यार फुडलें जनरेशन येयना न्हू. तशें जावंक शकता. आनी बायलांकूय ती ही आतां पोरजां कोणाची? इस्रायल पोरजां कोणाची अंडर आसली? देवाच्या अंडर आसली. म्हणजे देवाचो फेवर ती दिसा दिसपटे पळयताले. इजिप्टा देशाक देवाचो फेवर पळयलोलो, जोझफाच्या टायमार पळयलोलो, आतांय ती पळयता. आतां हांकां तर सायडीक काडलें, सारकें जालें की ना जालें? फेवर गेलो. हालेलुया. आतां जोझफाच्या टायमार पळयशात, पॉटिफर जेन्ना जोझफाक भाव इकता, गुलाम इकता, आनी मागीर पॉटिफर ताका विकतो घेता. आतां जोझफ कोणाचो गुलाम जालो? पॉटिफराचो गुलाम जालो. आतां पॉटिफराच्या घरान पॉटिफर कितें पळयता? देव जोझफा बरोबर आसा. आनी जोझफ कितें काम करूंक वयता, देवूच तेजें काम, तेज्या हात उजार करता आनी तेजें सगळें देवान पळय घातला पळय ते सगळे उजार करता. आनी ज्यो वस्तू पळय देव जोझफ हात लायता ती व्हड जाता. हेची म्हणून कितें? देवाचो फावर, देवाचो फेवर. आतां पॉटिफर कितें करता? सगल्यो पळय बाकीच्यो वस्तू आहा ते जोझफाक दिता. आनी बायबल पवित्र पुस्तक बरयलेलें आहा, जोझफाक लागून पॉटिफराचेर बेसांव आसलें. आतां आखी इस्रायल पोरजां जर काडलें जाल्यार कितें जालें? इजिप्टा देशान फेवर गेलो. प्रेज गॉड. म्हणजे तांकां जाय पूण तरी नाका. आमकांय देव जावो आनी तरी नाका. प्रेज गॉड. आमकां देव जावो केन्ना जावो? पेकोवणी आहली तेन्ना, मातशें घरान कितें लोफडें जालें तेन्ना, पयशे सारके ना तेन्ना, काम गेलें तेन्ना आमकां देव जावो. आनी खोशेच्या टायमार कितें? नाका. प्रेज गॉड. हालेलुया. भावार्थाचें जिवीत जिवप म्हणजे कितें? देवाचें उतर कितें सांगता आनी पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता ते प्रमाणे आमी चलप. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आतां बायलो तांकां जाय कित्याक? देवाचो फेवरूय आहा. ओके, फुडें वाच. तेन्ना पातशायान त्या वैजिनीक हापोवन व्हरून विचारलें, चेड्यांक जेवंक दिवंक तुमी कितें करतात? तांणी जबाब दिलो, ह्यो हेब्रू बायलो आमच्या इजिप्तांतल्यान बायलां पोरी न्हय, त्यो बोलिश्ट, आनीक आमी तांचेशी वेचे आदीं त्या भुरग्यांक जल्म दितात. देखून त्या वैजिनीचेर देवाचो आशिर्वाद आसलो आनीक इस्रायल पोरजां वाडत वचूंक मजबूत जाताली. आनीक वैजिनीन देवाक भियेताल्यो देखून देवान तांकां आपल्या काशा कुटूंब दिलें. फारोक आपले पोरजेक अशी आज्ञा घाली, हेब्रवांक जल्मल्ल्या सगल्या चेड्यांक न्हंयत उडयात
पूण चेडवाचो जीव काडू नाका. चेड्याक खंय उडयात? नोईत न्हंयेंत उडयात. ओके ओके. आनी चेडवाचो जीव काडी नाका. पळय व्हेरी क्लियर. चेडवा काडनाका म्हणटा तो, पण चेड्यांक येयले कशे भाशेन त्या संवसारान, पूण तांकां आतां कितें कर, येयले दिसले की ना नदयेन उडय. प्रेज गॉड. हूं उडय? नदयेन उडय. आतां पळय हिंगा आमी बारीक आतां आयकलां जायत जाल्यार ते बायलांक कितें म्हणटा? वैजीन. त्यो कितें म्हणटा राजाक? आमी वयच्या पयलीं बायलो इतल्यो कोण आहल्यो म्हणजे घोट आहल्यो की आमी वयच्या पयलीं तांकां आपलो आजारूच नाका आहलो. पयला जायत. प्रेज गॉड. नाल्यार देवाचो मोग तेणी अणभवलो कसो? बावार्थ केन्ना येता? बावार्थ म्हणल्यार देवाची शक्ती. बावार्थ म्हणल्यार देवान आमकां आपलीच पदवी दिल्या, दिसो ना ते वस्तूचेर न्हू, पूण आपले उतर सांगता ते भशेन उलोवपाक. आनी बावार्थ केन्ना येता? देवाचें उतर आयकोन बावार्थ आमकां येता. आमचे कडेन वस्तूय उलयता, आमचे कडेन सिट्युएशन उलयता. आतां हिंगा सिट्युएशन कशें आहा? आमी वयता तेन्ना तेजे पयलीं तें भुरगें जालें. हेचे पयलीं अशें केन्ना घोडेक जायना जायत. पण आतां हिंगा कितें जाता तें कितें वेगळें जाता. आनी त्यो वस्तू आतां कितें उलयता? बावार्थ ह्या बायलां कडेन उलयता. हालेलुया. पळय दोन भाशेची भिरांत आहा. एक बावार्थाचो भिरांत म्हणजे देवाचो मोग, आनी एक हा संवसारी भिरांत, ते म्हणल्यार डेमॉनीक, ते डेंजरस. ती तरी भिरांत आहलेली कितें जातलें? ती पयलीं रावतलें आहलें केन्ना भुरगें जातलें का? कित्याक राजान सांगलां भायर उडय. पूण हिंगा भिरांत कसली आहा? देवाची. ती भिरांत केन्ना येयली? तेणीच आपल्या दोळ्यांनी पयलीं जायत की आमी वयच्या पयलीं भुरगीं जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां कितें करचें पडलें? आमी वयच्या पयलीं त्यो भुरगीं जाता. आतां भुरगीं येता तेन्ना सोडून दिवपाचें, कित्याक आमी ना जाल्यार देवाच्या आड वयता. हालेलुया. थँक यू जीजस. ओके. आतां राजा कितें करता? आतां जालें म्हणटा बरें, येयलो न्हू तो संवसारान चेडो, जालो न्हू तुमच्या पयलीं तो ह्या संवसारान जल्मान येयलो. आतां तेका कितें करया? सोडून दिवपाचें? कहो मारया? रिवर नायल म्हणून आहली. आमी फुडें वाजया ते रिवर नायलीचे मागीर. ही नदी आहली ताका नायल म्हणटाले. हे नदयेन मारून उडय. कसलें प्लॅनिंग करता पळय. प्रेज गॉड. हें आतां दिसता गोडेक आमकां राजा करता गो, पूण हेका कोण इन्फ्लुयन्स करता? राजा कोण इन्फ्लुयन्स करता? सैतान. म्हाजे भितर तरी मोग ना, पेल्याचो मोग ना जाल्यार म्हाका देवाची ओळख ना. म्हणजे कोणाची ओळख जाली? प्रेज गॉड. हालेलुया. कित्याक तो कुडनाटकायन, तो बिटरनेसान आहा, तो रागान आहा. तो कोणाच्या इन्फ्लुयन्सान हें सगळें प्लॅनिंग करता? देवाचे हितून तर 100%. ओके. आतां तें प्लॅनिंग कितें? कोण दिसलो चेडो ताका काडानी, कित्याक ताका खबर आसली ह्या जनरेशन कितें तरी कित्याक ती देवान अब्रामाक एक उतर दिल्लें. 4 सिंह वर्सां जालो म्हणटच आपूण ती पळय म्हाजो लोक आहा, म्हजी पोरजां आहा, ती 4 सिंह वर्सां ओरण्यान, म्हणजे ओरण्यान न्हू, गुलामपण, स्ट्रेंज म्हणटा, म्हणजे फॉरेन लँड. कळ्ळें तुका? फॉरेन लँड म्हणजे आपल्या जाग्यार जियेना आनी कोणाच्या जाग्यार जियेता. दुसरे कडेचे आपल्या जाग्यार जियेना. ही 4 सिंह वर्सां देव तांकां टायम लायन दिता. आतां एक कोणाक खबर आहा? देंवसाराक खबर आहा. पूण देंवसाराक हें खबर ना. आनी आतां देंवसार म्हणजे आमी राजाक कंपेर, मनशाक देंवसार म्हणूंक जायना. ओके. पूण राजाक कन्फ्युजनाक खबर ना कोण तो भुरगो. कोण तरी देव मागतलो न्हू, आनी ताका सगळेक लिडर करतलो, आनी ते इस्रायल ह्या जाग्यासान तांकां सुटका काडटलो. हालेलुया.
थँक्यू जीजस, थँक्यू होली स्पिरिट. आणि ह्या उतरा प्रमाणे ते घडोवन येवंक जाय आसलें. ताका लागून देवासार बरी एक स्कीम घडटा, सगल्या चेड्यांक मान. पूण देव कितें आमचो मास्टर प्लॅनर. आमी एक प्लॅन करता जाल्यार म्हणजे आमी न्हू, आमच्या सांगातात सदांच आहा, आमच्या आड ना. पण आमी समज देवाच्या उतराक दिना जाल्यार आमीच देवाच्या आड वयता. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा, देव म्हणल्यार मोग, आनी आमकां मोगान केन्नाच दोशी करूंक जायना. कोणाक करूंक दोशी जाता तर सोयतान. Romans 8:30. God is love, nothing can be separated from his love. Okay, go there. Romans 8:29. 28:29, read from there. Nothing can separate me from the love of God. Okay, go to 31. Okay, read from 31. हे सगळें दोळ्या मुखार दवरूंक आतां आमी कितें म्हणचें? देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? आपल्या काशापुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आमा समेस्तां पासत ताका दिलो म्हणटोच ताचे बरोबर कसो तो आमकां सगोट फुक्याक दिवचो ना? देवान विचून काडल्या तांचो कोण गुन्यांव कोत्तलो? ती आतां गुन्यांवांक मेकळी म्हूण खूद देव निर्णय दिता न्हय, तर क्रिस्ताचें फर्मोण मारतलो कोण? Okay. Read. Okay, English version wasta. Give me ESV of this one. 32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give all things? Who shall bring... Okay, go down. No, nothing can separate me from the love of God. Nothing down, nothing above. Huh? Go down. Yeah. Praise God. Okay, go 38. Okay. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be, go down, able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Praise God. म्हणजे कितें? ऑल क्रिएशन, देवासार कोणाचें क्रिएशन? एंजल तो लुसिफर कोणाचो क्रिएशन? देवाचें. म्हणजे देव कितें म्हणटा? कोणूच क्रिएशन. आनी दुसरें ट्रान्सलेशन कितें म्हणटा जाणां? अंडर द वर्ल्ड, अबाव. हिंगा हा दिसता ते 37 वास. For I'm sure neither death, okay, neither moron, okay. 38, okay, 38 सान कोंकणीन वास. खरेंच जेजू क्रिस्तान आमच्या सौम्या उद्देशी देवाचो मोग आनीक अनुभवूंक पावल्या. तर आतां तुका जाय तें दर,
मरण वो जिवीत देवदूत वो अंतराला वेलो शक्ती आनी पदव्यो संवसारांत आतां घडटा आनी फुडाराक घडोवन येता तितलें पृथ्वी वयर वो पृथ्वी पोंदाक आसा तें सगोट हातल्या कोणाच्यान वो कित्यानूच ह्या देवाच्या मोगाक कडसून आमकां तोडून काडूंक कशे भाशेन जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाची उतर कितें म्हणटा, कोणाच्यानूच आमकां ह्या मोगाक दोशी करूंक जायना. देवसाराक करूंक जाता ना. तर कोणाक करूंक जाता? देवाक करूं येता? कोणाक करूंक जाता दोशी? कोणाच्यान करूंक जाता, पण आमी दोशी जाता? केन्ना जाता? पळय, देव आमच्या ओतम्यान आसा, देव केन्नाच आमकां सांडचो ना. पूण आमी कितें करता, आमच्या चिंतनांनी कितें करता, देवाक फाटीं काडटा. कित्याक आमची चिंतनां पयलीं दवरता, देवाची चिंतनां फाल्यां पळया. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, देव आमचें कितें चिंता, बरें चिंता. देवाची येवजण्यो कसल्यो आहा, बऱ्यो कडल्यो आहा, बऱ्यो येवजण्यो आहा. पण आमी कितें करता, देवाचो मोग म्हणजे देवाची येवजण सायडीन काडटा आनी आमची येवजण पयलीं दवरता. तेन्ना कितें जाता, देवाची पळय येवजण आसली, देवाचो मोग आसलो तो आमचे बरोबर आहा, पूण आमीच त्या मोगाक वा त्या येवजणेक पाठ करता. प्रेज गॉड. हें खंय जाता, आमच्या चिंतनांनी जाता. झूज खंय आसता, चिंतनांनी. म्हणजे देवसार आमकां दिता एक तो लॉलीपॉप आनी आमी कितें करता, ते लॉलीपॉप घेता आनी हें लॉलीपॉप म्हणटा बरें आहा. आनी देवान कितें दिलेलें आहा, सभाव जिवीत दिलेलें आहा, तें करता कितें करता, सायडीन दवरता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. ओके. आतां वो फेरो राजा कितें करता, उरलेल्या लोक कोण कोण सालवार जाले त्या चेड्यांक कितें करता, नदयेन काडून मारून उडयता. हालेलुया. फुडें वाच. एक्झोडस ते आमी कंटिन्यू करताले तें वाच. एक्झोडस 2:1 नो. एक्झोडस 2:1 रायट. ओके वाच. लेवीचे कुळेंत एक दादलो आसलो. ताणें वचून लेवीचे एके धुवेक आपली पोतीन करून घेतली. ती गोरबेस जाली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो पळोवंक एकदम सोबीत दिसता देखून तिणें 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनीक लिपोवन दवरूंक जायना तें पळोवन तिणें लोणेची एक पाटली केली आनीक ताका दामोर आनीक लांबी लायली आनीक त्या भुरग्याक तातूंत भितर घालो आनीक ती पाटली न्हंयचे देगेर झाडां मदें सोडली. कितें जाता तें पयस तावन पळोवंक ताची भयण थंय रावली. प्रेज गॉड. ओके. आतां लेवी हे बायले कडेन काजार जाता संबोन आनी मागीर एक भुरगो जाता. आतां हे केन्नाची खबर आतां, सेम टायमाची खबर जेन्ना ह्या बायलांक हुकूम दिलोलो राजान, उरलोय जाल्यार कितें कर, मारून उडय. तेन्ना ह्या टायमार हो भुरगो जल्मान येता. आतां आमी बारीक तरी वाचशात 3 म्हयने तेजो परामर्श करता. ओके. आनी मागीर दिसता तांकां इतलो प्रेशर आहा. कोणाक? तेंच्या मायंक दिसता, तेंच्या घरच्यांक दिसता इतलो प्रेशर आहा. आनी त्या प्रेशरान कितें करता ती, बरे एक पांटलो करता आनी वॉटरप्रूफ पांटलो करता आनी हूंय सोडटा, हुंचेच उदकान सोडटा. आतां राजान हुंचो हुकूम घातलेलो आहा, तेच नदयेन मार. ही बायल कितें करता, तेच नदयेन घालता. पिशा पड न्हू.
पिशापण दिसना तूं आहलें जाल्यार खंय दवरतलें तुज्या पुताक आनी कितलो बरें मोगान ते ट्रासान ते पांटलो करता आनी सगळें सोडून काडटा आनी ते नदयेन दवरता पिशापणा न्हू प्रेज गॉड हालेलुया कित्याक दोळ्यांनी कितें दिसता तांकां कोण उरले ते नदयेन गेले आनी 3 म्हयने परमोस केला तो कितें करता आतां उदकान घालता आमी कितें करतली नदयेन दवरतली प्रेज गॉड जालें हें कशे भाशेन तेणें केलें ताका कितें म्हणटा भावार्थाची हालेलुया थँक यू जीजी हे कन्फर्मेशन घ्या नव्या कोरारान एक्स 7:23 Actually, go to 20. Read from 20. Yeah. Read. Acts 7:20. असल्या वेळार मोइजेस जल्मलो आनी देवाक मानवलो 3 म्हयने पर्यंत ताका आपल्या बापायच्या घरांत पोसलो मागीर ताका असातगालच्या वेळार फारोच्या धुवेन ताका आपणायलो इंग्लीश भाशेन 7:20 एट दीस टायम मोजस वॉज बॉर्न म्हणजे खंयच्या टायमार हे सगळें मांडून दवरलेलें पळय तें आनी दीस टायम म्हणजे कितें देवाचें मांडून हे वर्सान कित्याक 4 वर्सांनी कितें जाता 400 वर्सांनी कितें जाता इस्रायल पोरचा दुसऱ्या म्हणजे माखलेल्या देसान देवान भासायलेल्या देसान पावोवचे आसले प्रेज गॉड ह्या टायमार At this time Moses was born and he was beautiful in God's sight and he was brought up for 3 months in his father's house. Exodus आमी ते वाचला न्हू थिंगा सेम बरयलेलें आहा 3 म्हयने परामर्श करता आनी मागीर नदयेन घालता आतां हिब्रूज 11:20 वसा हिंगा भावार्थ कशे भाशेन कनेक्ट आमी आतां खंय तरी बरयलें जावंक जाय न्हू प्रूफ जावं न्हू हे भावार्थाचें जिवीत जियेलो जाल्यार प्रूफ गरजेचें न्हू प्रेज गॉड आनी हिब्रूज 11 चॅप्टर भावार्थाचें उलयता पयलेंच 11:1 भावार्थाचो हें दिता कितें डेफिनेशन दिता प्रेज गॉड ओके गो डावन 23 या वास भावार्थाक लागून मोइजेस जल्मतोच 3 म्हयने पर्यंत ताच्या आवय बापायन ताका लिपोवन दवरलो तो सोबीत सुंदर बाळक म्हूण ताणें देखले आनी पातशायाच्या हुकुमाची ताका भिरांत दिसली ना भावार्थाक लागून मोइजेसांक दागो एक मिनिट पयलें कितें बरयलां 23 भावार्थाक लागून आतां भावार्थ आसता तेन्ना भिरांत आसना उगडास धरात भावार्थ हा भिरांत ना भिरांत हा भावार्थ आसूनय चलचना प्रेज गॉड भावार्थ आमकां कोणाचो दिलेलो आहा देवान आतां जेजूचो हो भावार्थ थंय आहा आमच्या आत्म्यान आहा आमच्या काळजान आहा आमच्या स्पिरिटान आहा म्हणटा आमी आत्मा म्हणजे काळीज म्हणजे स्पिरिट भिरांत खंयसान येता भायर सान भिरांत येता भावार्थ थंयसान येता भितर सान येता प्रेज गॉड कित्याक उतर खंय आसा काळजान सान भावार्थ खंयसान येता भितर सान येता भिरांत खंयसान येता भायर सान येता आनी ज्या जाग्यार भावार्थ आहा तेन्ना भिरांत आसूनय
बिरांत आमचे वयर आडखोडी हाडून पासून जाल्यार आमी भावार्थ आमकां जैतिवंत जिवीत चलपाक शिकयता हो आदार दिता. ताका लागून थिंगा कितें बरयलां भावार्थान वाच जाता पळय तें स्लो वाच. भावार्थाक लागून मोइजेस जल्मतोच 3 म्हयने पर्यंत ताचे आवयन बापायन ताका लिपोवन दवरलो. तो सोबीत सुंदर बाळक म्हूण ताणें देखले आनीक पातशायाच्या हुकुमाची तांकां भिरांत दिसली ना. प्रेज गॉड. पातशायाची हुकुमाची तांकां भिरांत कित्याक दिसोंक ना? कित्याक ते भावार्थान चलताले पळय. इस्रायल पोरजां न्हू आदिसान ती एकामेकाक सांगताली ती हें घडपाचें आहा, हें घडपाचें आहा, हें घडपाचें आहा. म्हणजे तांकां देवान पळय येवजणे प्रमाणे 400 वर्सांनी भायर काडपाचें आहा ती मेजताली. कशी मेजताली? भावार्थान. ताका लागून आतां पळय भावार्थ केन्ना येता? देवाची भासाभास जाता, देवान पळय कळण्यो केल्या तेजे पळयता आनी तेजेर नियाळ करता तेन्ना भावार्थ येता. भावार्थ जाल्यार कितें ना? भिरांत ना. प्रेज गॉड. भिरांत ना. आनी ह्यो सगळीं पोरजां कोणाची? देवाची पोरजां. तांकां खबर आसली देव तेंचे बरोबर आसा. तेणें जोझफाची खबर आयकली जायत. तेजे पयलीं हांव देव अब्रामाचो देव, आयझॅकाचो देव, जॅकोबाचो देव हे सगळे ते दिसा दिसपटी उलयताले, नियाळ करताले. नियाळ करून कितें जाता? देवाच्या उतराचेर भावार्थ येता. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आमकां तरी देवाचे उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. देव पळय आमकां मागल्या हो देवान आमकां पळय येवजण दिल्या ही सोजमोंक जाय जाल्यार आमकां भावार्थाचे जिणेंत भावार्थान चलपाची खूब गरज. ताका लागून भावार्थ देवाक मानवलेलो जाता. भावार्थान मनीस देवाक मानवलो जाता. आमी देवाची मानवलेली मनशां केन्ना जाता? जेन्ना आमी भावार्थान जेन्ना चलता. हालेलुया. म्हाका दिसत हांव ह्या घरान जल्मोन येयलें आनी थिंगा पयशे पासून ना, हें कांयच ना. देव म्हाका कशे भाशेन उदर काडटलो? प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हे तेंच्या माय पायकूय भिरांती येयल्या जायत पूण ती भिरांतीन येवंक ना, ती भावार्थान. हालेलुया. थँक्यू जीजस. ताका लागून थिंगा बरयलेलें आहा तो पूत हो सोबीत नाल्यार बारीक एक चिंतात. ह्या टायमार राजान धाडले ह्या बायलांक कितें करपाक? मारून उडोवपाक. आनी उरलोय जाल्यार ते नदयेन मारून उडोवपाक. ते बायलांचो अस्ताद कसो जावंक जाय आसलो आनी मागणें कशें जावंक जाय आसलें? ह्या टायमार म्हाका भुरगें जायत ना जाल्यार बरें आहलें. प्रेज गॉड. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? आमी कुस्म्यान येवच्या पयलीं देवान एक बूक बरयलेलो आहा आनी ते बुकार कितें बरयलेलें आहा? देवाची येवजण बरयलेली आहा. आनी ती येवजण कसली? सदांच बरी. मनशा परस मनशाची मनीस पळय चिंता तेजे परस बरी. हालेलुया. थँक्यू जीजस. बारीक नजर मारात. ही देंवसाराची येवजण आहली भुरग्यांक नाकारपाची. आमी जेजूच्या टायमारूय पळयता एक मास म्हणजे एक व्हडल्या प्लॅन देंवसाराचो भुरग्यांक मारूंक उडोवपाक. आयच्या दिसा पासून हें जाता आनी ताका कितें म्हणटा आमी? अबॉर्शन. प्रेज गॉड. देवाचें उतर कितें म्हणटा? उतर बरयलेलें आहा. खंय बरयलेलें आहा? त्या बुकार बरयलेलें आहा. तो मनीस ह्या जल्मान येवंकूच ना. देवान व्हडली मांडणी आहली त्या भुरग्याक. देंवसाराच्या आदारान ती मांडणी मनशान नाकारली. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी एकल्या मनशाक देवाच्या मोगान पळोवंक जाय आनी आदार दिवंक जाय. कशे भाशेन म्हाजो पांव म्हाज्या हाती कडेन झगडना ते भाशेन आमी एकामेकाक कॉम्प्लिमेंट करूंक जाय. करेक्शन ओके. प्रेज गॉड. करेक्शनूय म्हणल्यार मोग.
नॉट कंडेमिनेशन. कंडेमिनेशन कोणा कडेन येता? देवसारा कडेन येता. हालेलुया. थँक यू जीसस. भावार्थ कितें करता? एनकरेज करता, कॉन्फिडन्स हाडटा. भिरांत कितें करता? काब बार करून उडयता. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो ही माय पाय कितें पळयता? आनी ती बरोबरची भयणी, हिंगा भयणीचें उलयलेलें आहा. भयण कित्याक पळयता? भावार्थ पळयता. देवाचो देव तेंच्या बरोबर आहा तें पळयता. आनी थिंगा बरयलेलें आहा, ह्यो चेडो सोबीत. हो सोबीत म्हणल्यार कितें? इंग्लीश भाशेन स्पेशल. म्हणजे देव तेंचे कडेन घडये घडये उलयता. वो तो पूत. आनी इतलो कॉन्फिडन्स आहा, वो पूत म्हाजो मरपाचो ना. तेका लागून भावार्थान तेच नदयेन तेका धाडटा. भिरांत आहलेले कितें करतले आहले? प्रेज गॉड. हालेलुया. ओके. गो टू एक्सोडस नाव. सी आमी कितें करता? हे तिनूय पुस्तकां उद्देशी शिकता. मोजसाक पयलेच सान देवाची येवजण खबर आसली. प्रेज गॉड. कित्याक आमकां कितें दिसता फकत द बर्निंग बुशार कळलेलें? ना 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 ना. देवाची येवजण आमकां आमी जावच्या पयलीं बुकार बरयलेलें आहा. फकत आमी देवा पवित्र आत्मा आतां आमकां दिला. पवित्र आत्म्या उद्देशीच आमकां ती येवजणे प्रमाणे आमी चलों येता. ती सोजमां येता आनी ती चलों येता आनी कंप्लीटूय करूं येता. ओके. 3. No. Go 1 when after this. Yeah. When she could hide him no longer. ते थिंगा सान वाच. 4 सान वाच. 3 वाचले ते न्हू. कितें जाता तें पयस तान पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फारोकीची धूव नदीन न्हावूंक आयली आनी तिच्यो चाकोनी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणें एक पाटली पळयली आनी आपले चाकोनीक ती हाडूंक लायली. ती उगडटोच तिका रडटा तो एक भुरगो दिश्टी पडलो. तिका चुरचुरे दिसले आनी तिणें म्हळें, हो एक हेब्रेवांचो भुरगो जावूंक जाय. प्रेज गॉड. होल्ड ऑन. आतां मायन आपलें कितें करूंक जाय तें केलें. आतां कोण आहा? भयण. भयणूय आहा. पयसान पळयता, लिपोन पळयता. कितें पळयता? म्हाजो भाव आतां गेलो पळयता. कोण वता तो पळयलो? कोणे येलो? कोणे कंडिशन दिले? कोणे हुकूम घातलेलो आहा? हेच्या पांयन हुकूम घातलेलो आहा, हेंकां सगल्यांक मार. खूंय मार? येत नदयेन मार. आतां बेस्ट. बास्केट दिसलो, तो चेडो दिसलो, हिंगा जाता मार. कित्याक चाकोरी आहा. भयणीन कितें करूंक जाय आसलें? धांव मारूंक जाय आसली. भयण कितें करता? तेजे मुखार वयता. भिरांत कितें करता? पयस करता. भावार्थ कितें करता? करेज दिता, कॉन्फिडन्स दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हेचे रेफरन्स जाय जाल्यार हितून हिब्रूज आमी आतां वाचला पळय, हिब्रूज 11 थिंगा सावन कंटिन्यू कर येता. 23-24 थिंगा बरयलें. वाच एकदां 11-24 वाच. हिब्रूज 11-24. खूब टायम आहा न्हू. बरे भाशेन स्लो शिकया. प्रेज गॉड. पण हे पळय नोट करता तें मातशें नोट करून दवर. फाल्यां मागीर घरा वचून शिकोवंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. कित्याक तेन्नाच तें आमच्या काळजान रिगता. ओके वाच. भावार्थाक लागून मोइजेसाक दानगो जातोच आपणाक फारोचे धुवेचो पूत म्हणलोलो साफ नाका जालें. ओके. गो टू एक्स 7. लास्ट कितें वाचला आमी? 20 सान न्हू.
Okay, 21 was 21, 23. It's all about Moses up to 28. Yeah, 21. Go 20 again once. Yeah, okay. Was 20 was and 21 was Konkanin. असल्या वेळार मोइजेस जल्मलो आनी देवाक मानवलो 3 म्हयने पर्यंत ताका आपल्या बापायच्या घरांत पोसलो मागीर ताका हो सातगालच्या वेळार फारोचे धुवेन ताका आपणायलो आनीक आपलोच पूत कसो ताका ल्हान व्हड केलो. प्रेज गॉड. आता फेरोन कितें सांगलेलें ताका मारून. फेरोचे चेडूं म्हणजे आतां प्रिन्सेस जालेली ती. ओके, ते कितें करता आपलोच पूत कसो मानून घेता. कशें करूं येता तेन्ना भावार्थाक आमी समज तरी भावार्थाची मनशां तरी आमी चलपाक दिसा दिसपटी शिंकली जाल्यार असलो फेवर आमी दिसा दिसपटी आमी पळोवंक शकता. प्रेज गॉड. कित्याक संवसारी नदरेन कितें आहा ते चेडवान कितें करूंक जाय ना हांव मारिना हेका म्हाज्या पायक सांगल्यार बरें हांव कित्याक मारतलें. पूण असलें करचें नासलें न्हू. कित्याक ताका खबर आहा एक हिब्रूचो म्हणून हो हिब्रू म्हणजे आमच्या जातीचो न्हू आनी तो कोण आसा चेडो. पूण तो कितें करता आपलोच म्हणून मानून घेता. आपणोच म्हणून मानून घेता. आतां पळय उगडास करा एक्झोडसान कितें बरयलेलें आहा ते चेडूं वयता आनी हें आतां बायल आतां ही चेडूं कितें करता आपलोच चेडो ताका मानून घेता. हो चेडो आतां ते बायलेचो न्हू हो चेडो आतां कोणाचो दुसऱ्याचो. प्रेज गॉड. एका फेरोच्या चेडवाकूय खबर आहा ते भयणीकूय खबर आहा मोजेसाकाचो खबर ना. प्रेज गॉड. पूण आमकां तरी खबर आहा आमकां सोजमलें न्हू आतां आमकां खबर आहा. ओके आतां फुडें वाच. गो टू एक्झोडस ना. हें शिकोंक जाय न्हू हिंगा थिंगा वयचेंच पडटा. प्रेज गॉड. कित्याक ताका लागून न्हू बायबलूच एक्चुली एक सेल्फ कॉमेंट्री गो. बायबल उतर आनी पवित्र आत्मा हें कॉम्बिनेशन बेस्ट. आनी एकदां प्रिचींग जातकच आनीक बेस्ट. प्रेज गॉड. कित्याक तें सोजमोंक जाय न्हू. की देवाचें उतर कितें म्हणटा प्रिचींग तरी ना जाल्यार आमी कशे भाशेन स्वत मानतले. सो उतर पवित्र आत्मा आनी प्रिचींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. हालेलुया. कित्याक प्रिचींग ना जाल्यार आमी कशे भाशेन स्वत मानतले. रोमन्स 10:14 बरयलेलें आहा तें घरा वचून वाचात. वाच. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारोचे धुवेक म्हळें तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रोवा मदल्या एके बायलेक हांव आपोवन वचूं. होल्ड ऑन. चेडू कितें म्हणटा तेजी भयण मोजेसाची भयण म्हणटा हो तुका आतां कळलो हेब्रोचो म्हणून हो तुजो चेडो न्हू तूं मानून घेता तें बरें आहा पण हेका परमास करपाक कोण तरी जावो न्हू. ही शक्ती खुंयसान येता भावार्थ. पळय तुमी देवाचें म्हणटा आतां भावार्थ तें वर्ड मातशें चेंज करा. प्रेज गॉड. भावार्थ म्हणल्यार पदवी आमकां संवसारा जैती वत दिता पळय ती पदवी कोण दिता भावार्थ दिता. आमकां जैतिवंत कोणें केला आमचो भावार्थ. हो भावार्थ जेजूचो. प्रेज गॉड. पण आमी मातशें हें फायन ट्यून करूंक जाय. आमचें उलोवप बदलूंक जाय. कशे भाशेन हें उतर आयकलें म्हणटा आमचें मन बदलता. आतां हे चेडूं हे बायलेक सांगता म्हणजे प्रिन्सेसाक सांगता आपूण एक हिब्रू बायलेक हाडूं
पयलेंच व्हडलें प्रॉब्लम आहा हें आपल्या पांय आड येयला आनी हें हिब्रू चेडूं कितें सांगता कोणाक हाडूंक आतां तुका कोणाक हाडटलें कशें दिसता आहा फुडें वच फारोचे धुवेन म्हळें होय वच आनीक चेडूं भुरग्याच्या वयक हाडूंक गेलें तिका फारोचे धुवेन म्हळें हे भुरग्याक व्हर आनीक म्हजे खातीर ताका दूद दी आनी तुजी मजुरी हांव तुका दितोली. प्रेज गॉड. आतां पळया मांयकूच देव पत्तो कनेक्ट करता. जी भावार्थान 3 म्हयने मांय चलताली वो आतां भावार्थ कशे भशेन इफेक्ट दाखयता देव दाखयता. चेडूं सांगता तेका गोडेक कोणाची तरी गरज आसतली. कोणाची गरज आसतली परमास करूं आनी कितें करता आपल्याच मांयक हाडटा आनी मांय ताका दूद दिता म्हणजे परमास करता आनी ते परमास करपाक ती बायलूच ताका फारीक करता. प्रेज गॉड. भावार्थान जेन्ना मनीस चलता देव सगळ्या वाटांनी सगळ्या तुजे फायनान्स तुजे गोरेपण पळय दुस्पट गोरापण पळय दुस्पट आहा हे सगळे सुटावो भावार्थूच हाडटा एक एक. कित्याक देव कितें आमकां खंयच्याच वाठारांत निराशी दवरिना. कित्याक जेजू येयलो ह्या संवसारान आमकां सगळ्या वाठारांनी निराशीत कितें म्हणटा काय सॅटिस्फॅक्शन जिवीत सुभाव जिवीत दिवपाक येयलो. म्हणजे सगळ्या वाठारांनी हे सुभाव जिवीत आमकां अणभवपाक तो भावार्थान शिकयता. हालेलुया. आतां मोजसाक जल्मान सावन खबर आसली मोजसाच्या लोकांक जल्मान सावन खबर आसली वोत तो पण आमी खंय फोकस दवरताले ते बर्निंग बुश. आमी तशेंच भाशेन आजून पासून पळयता देव आतां हे मिटिंगेन घडोवक म्हाजे कडेन उलयतलो काय तूं ह्या जाग्यार येयलाय ते कोणाच्या वडल्याक लागून येयलाय म्हणजे देव तुजे कडेन पयलोच उलयलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणजे देवाची येवजण आमकां अशें म्हणून चिंतूंक उपकारना की व्हडल्या व्हडल्या कार्यांनी दिसा दिसपटी देव आमचे कडेन उलयता आनी दिसा दिसपटी आमी देवाच्या उतराक पाळो दिता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना की आमी भावार्थान देवान पळय आमकां येवजण दिल्या ते प्रमाणे आमी ऑलरेडी चलता. हालेलुया. तेका लागून मेन वस्त कितें जाय भावार्थ जावं. भावार्थ ना जाल्यार आमी देवाक मानवलेली मनशां म्हणजे देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी चलना आनी चलोंक पावचीच ना. सो पयली वस्त कितें भावार्थ. आनी हे सगळे टायमार आतां आमी मोजसाची खबर करतना देवूच आपल्याक तांकां दाखोवन दिता आपूण तुमच्या सांगात आसा. आमकां भावार्थ कशे भाशेन येता देव पळय सांगता त्या उतरा प्रमाणे आयकून आमकां येता. म्हणजे देवूच आमचे कडेन उलयता पयलो. देवूच आमकां आपले आपले इंग्लीश भाशेन म्हणटा ही रिव्हिल्स म्हणजे तो आमकां आपुणूच आमकां उक्तापे कोत्ता म्हणजे मोग. देवूच आमकां आपलो मोग दाखोवन दिता आनी आमी तेज्या मोगाक पळोवन ते शोकतेन आमी देव कितें सांगता तें आमी चलोवंक शकता. फॉर एग्जाम्पल माता मेरी जाणा तुमी न्हू आज गॅब्रियल येता आनी कितें सांगता तूं गोरबेस जातली. ती काजारी आहली तूं गोरबेस जातली. तूं काजार जावंकूच ना. तुजो रिस्पॉन्स कितें जातलो आतां भिरांत येतले. अशें म्हाजे कडेन कशें जावंक शकता. म्हाजे मेरेन तेन म्हणलें न्हू. मागीर गाब्रियलान कितें म्हणलें हें सगळें सांगलें आनी मागीर कितें म्हणलें मनशा कडेन जायना पूण देवा कडेन देवा
कोडे सोगलें जाता. आनी मार्क 9:23 म्हणटा ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू द पर्सन हू हॅज फेथ. म्हणजे जो मनीस देवाचेर बावट दवरता तेजे कडेन सगळें पॉसिबल आहा. म्हणजे देव मादर मेरीक आनी आमकां सगल्यांक हीच शिकवण दिता. देव आमच्या सांगाता आसा आनी देवान आपलोच बावट आमकां दिला. देव आमच्या सांगाता आसा आनी तेजोच बावट आमचे भितर आहा. आतां दोनूय वस्तू आमचे भितर आहा. देवूय आहा आनी देवाचो बावट आहा. आतां दोनूय ते स्क्रिप्चर आमी कंबायन करीत गेले जातले. मनशा कडेन जायना जायत, देवा कडेन सगळें जाता. देव कोणा कडेन आहा? म्हाजे भितर आहा, म्हाजे बरोबर आहा. बावार्थान सगळ्यो वस्तू मनशा कडेन जाता. आतां हो कोणाचो बावट म्हाजे भितर आहा? देवाचो. आतां देवूय म्हाजे भितर आहा, देवाचो बावडूय म्हाजे भितर आहा. म्हणजे हांव बावडतान आतां देवाक ओळखून देवा प्रमाणे चलता. सगळ्यो वस्तू म्हाज्या जिवितांत थारार येवंकूच जाय. हालेलुया. थँक्यू जीजस. ताका लागून आमी आतां भिवपाचें ना. देवूच आमच्या सांगात आहा. ज्या देवा कडेन सगळें जाता ते देवूच म्हाजे भितर आसा आनी ज्या बावार्थान देव चलता तोच बावार्थ आतां म्हाका दिला. आनी ताका लागून मादर मेरी म्हणटा जावं म्हाजे सवे तुज्या उतरां. हालेलुया. थँक्यू जीजस. थँक्यू होली स्पिरीट. ओके. भयण येता, तिची माय येता आनी ताका पयशेय मेळटा. प्रेज गॉड. म्हणजे देवूच दाखोवन दिता हांव तुमच्या सांगाता आसा. हांव तुमच्या सांगाता आसा. मोजस वाडटा 40 वर्सांचो आसता तेन्ना तो एका मनशाक मारता. 40 वर्सां आसतना कितें करता? एकल्या मनशाक मारता. फ्लॅशबॅक फुडें. आतां हें समजलें न्हू. म्हणजे ल्हान आसतना पासून मोजसाक खबर आसली की देवान ताका एक स्पेशल हें दिलां, मागलेलो हो कार्य दिलां. हें तेजे प्रमाणे आमी आतां चलोंक जाय. तेणें आतां चलोंक जाय. मोजसाक सगळी खबर आहा. प्रेज गॉड. तेजें एनर्जी कितें आसूंक जाय? देवान म्हाका ह्या सगळ्या हितूंतलो साल्वार केला. आपल्याच माय कडल्यान आपल्याक वाडयला आनी आपूण आतां हे पॅलेसीन सगळें शिकला. हे फुडें वास पळया दाखयता. ओके. 22 वास. Acts 7:22. इजिप्तकारांची विधी आसली तितली मोजेसाक शिकयली आनी तो उतरांनी आनी कोरण्यांनी बोलवोन जालो. फुडें. 40 वर्सांचे पिरायेर आपल्या भावा भयणीक मोणगे इस्रायलाच्या पुतादुवांक भेट दिवंक ताच्या मनांत आयलें. ताचे मदल्यान एकल्याक कोण एकलो इजिप्तकार जुलूम करतलो म्हूण पळोवन मोइजेस ताच्या आदाराक गेलो. ओके. होल्ड ऑन. हे खंयचो वाचता तूं? 23. ना. आतां लास्ट कितें वाचला? 24. 23 वाचपात ते. 40 वर्सांचे पिरायेर. आतां ल्हानपणाची वस्त आतां काबार जाली. आतां डायरेक्ट खंयचे बरयलेलें आहा? 40 वर्सांचे. आतां हे 40 वर्सां भितर तो कितें करता? ट्रेनींग जाता ताका. तो हिब्रू परजेचो पूण आतां इजिप्टाच्या पॅलसीन म्हणजे ते एडमिनिस्ट्रेशनान तेजें ट्रेनींग जाता. कसलें ट्रेनींग? तो झुजपाचें, गिन्यानाचें, शिकपाचें, हें सगळें देव ताका ट्रेन करता. प्रेज गॉड. हें मोजसाक खबर आहा? हें सगळें मोजसाक खबर आहा? पयलीं सुवातेर मोजसाक खबर आहा तो हिब्रू म्हणून? खबर आहा. आमी वाचल्या न्हू. तो 3 म्हयने थिंगा आहा. मागीर ताका परमास जाता तेजो. ताका आपलीच माय हें करता आनी मागीर बायबल म्हणटा ताका मागीर तो पॅलसीन वयता.
म्हणजे ताका ल्हान आसतना ताका खबर आसली वो पॅलेस्टिनलो न्हू. एक कन्फर्मेशन घेया जाय जाल्यार गो टू हिब्रूज हिंगा परते या हिब्रूज 11 लास्ट कितें वाचलेलें आमी 23 रायट. रीड 24. भावार्थाक लागून मोइजेसान दानगो जातोच आपणाक फारोचे दुवेचो पूत म्हणलेलो साफ नाकान जालें. प्रेज गॉड. म्हणजे ताका खबर आसली ही ती आतां दुसरी माय म्हणजे पोस्की एडॉप्टेड ती ताका माय म्हणपाची माय म्हणटालो तो, पूण ताका तें सोडून दिवं जाय आसलें कित्याक ताका खबर आसली भावार्थान आपूण हिंगालो न्हू, आपूण हिब्रू पोरजेचो. म्हणजे ल्हानसान मोजसाक भावार्थान खबर आसली की तो ते पोरजेचो न्हू, तो इजिप्टाच्या पोरजेचो न्हू, तो गुलामान पळय आहले हिब्रू पोरजेचो. प्रेज गॉड. पत्ते वाचूंक जाय आयकला पत्ते वाच तरी. भावार्थाक लागून मोइजेसान दानगो जातोच आपणाक फारोचे दुवेचो पूत म्हणलेलो साफ नाकान जालें. प्रेज गॉड. मागीर फुडें वाच. थोडो काळ संवसारी सूख भोगूंक आपल्या अतस्कोरांचेर पातकाचो भार घेवचे बदलेक देवाचे पोरजे वांगडाक कोश दोग सोसूंक ताणें विचून काडलें. प्रेज गॉड. म्हणजे ताणें कितें विचून काडलें हें म्हाका नाका, म्हाका देवान विचून काडला आनी म्हाका हे पोरचेन देवान धाडला. आतां गो बॅक टू एक्स ना एक्स वाचतले न्हू ना आतां हिब्रू वाचतले तेजे पयले एक्स 7:23 सान वाच. 23 ना 23 सान वाच. 23 वाचले न्हू. 20 वाचला, 21 वाचला, 22 वाचला, 23 वाच. 40 वर्सांचे पिरायेर आपल्या भावा भयणीक मुणगे इस्रायलाच्या पुता धुवांक भेट दिवंक ताच्या मनांत आयलें. इस्रायलाचे पोरजेक भेट दिवंक त्याच्या मनान आयलें. हे कोणें घातलें तेच्या मनान? देवान भावार्थान तेच्या मनान आयलें. कितें आयलें? पोरजेक वचोन मेळ. आतां आमी कितें दिसतालें ओयशीं आसता तेन्ना देव तेचे कडेन उलयलो, पूण देव केन्ना सावन उलयता? आदींच फुडें सावन उलयता. प्रेज गॉड. ओके गो टू Psalms 37:4. सर्वेस्परा सवें आसूंक सगलो तुजो संतोष, तुजे काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. सर्वेस्पराचे सवें सगलोच तुजो संतोष. करेक्ट. इंग्लीश भाशेन म्हणटा डिलायट इन द लॉर्ड ऑलवेज. म्हणजे डिलायट म्हणजे इंग्लिशीन कितें? हांव फकत देव कितें सांगता तेंच आयकता आनी दुसरें वेगळें आयकना. आनी इतलें आयकता म्हाका दुसऱ्या पासून बोबो घालता, आवाज जाता, पूण हांव तें म्हाजो फोकस देव कितें सांगता तेजे काडिना. प्रेज गॉड. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिता. ह्या दिसांनी फुटबॉल चलता न्हू. कोण पळयता फुटबॉल? कोण पळयना? प्रेज गॉड. प्रेज. आतां ही फुटबॉल चलता पळय. फाटल्या दिसांनी क्रिकेट चलताली. युरो लीग चलता. ओके. एनिवे काल 2 गेमी चलताल्यो आनी म्हाका समज अमकी टीम लायक. ओके. ते सोडून घाल. तुमी डेली प्रोग्राम पळयताले न्हू आदीं? सांस बी कभी बहुत दी बदलले की पळयताले न्हू? प्रेज पळयताले न्हू? पळयताले. ते प्रोग्राम 7:30 येयलो जाल्यार कितें जातालें आमचें? 7:30च्या पयलीं 5 मिनटां पयलीं आमी टीव्ही फुडले रेडी. सारकें. आनी मागीर 7:30 कोणें दारार मारलें. कितें जातालें तुमचें मन?
कितें जातालें 7:30 प्रोग्राम स्टार्ट आनी तूं 5 मिनटां पयलीं टीव्ही मुखार बसलेलें आहा आनी 7:30 कोणें आगो हाय गो घरा 7:30 कोणें दारार मारलें दारू कोट्टेली प्रेज गॉड आनी उखडलें जालें कितें मातशें बेजार सारकें तें कित्याक जाता बेजार कित्याक म्हाजो फोकस त्या प्रोग्रामाचेर इतलो आहा म्हाका दुसरो प्रोग्राम कळत नाका आतां तेच भशेन फुटबॉल ओ ते तो प्रोग्राम आमी पळयता तेन्ना कोण फुडल्यान येयलो टीव्ही मुखार आनी तुजे मुखार लायट गेलेले जालेंच जालें प्रेज गॉड तो मोदे कोण येयलो जाल्यार कितें जाता आमचें तूं मोदे येयले म्हाजें कितें वयता न्हू नाजाल्यार सायड पूण आमकां तें मिस करपाचें ना तेच भशेन आमी देवाचें आमी शिकता देव आमकां कितें सांगता आमचें मन अशे भशेन देवाच्या मोगाक घोट चतूर रावंक जाय मोदें कोणीय येत हांव कितें शिकता हांव कितें नियाळ करता तें म्हाका सोडपाचें ना आनी तेन्ना कितें जाता देवूच म्हणटा तुज्या काळजान हांव म्हाजी येवजण घालतलो मोजसान आमी तेंच पळयता देव तेज्या काळजान घालता वच आनी इस्रायल पोरजे वचून मेळ प्रेज गॉड हालेलुया देवूय आमचे कडेन कितें कितें सांगता आमचे कडेन आतां देव उलयता आनी आमी कितें शिकता पळय तें आतां कितें चिंता थोडीं जाणां ही शिकोवण म्हाजी धूव आसल्यार बरी आसलेली ही शिकोवण म्हाजो पूत आसल्यार बरो आसतलो ही शिकोवण म्हाजो घोव आसल्यार बरो आसतलो ही शिकोवण म्हाजो वो आसल्यार बरो आसतलो ही शिकोवण वो आसल्यार बरो आसतलो ही शिकोवण कोणाक जायी पूण आमी कोणाच्या मनान पळयता ह्या जाग्यार गेली म्हणटच आमी त्या मनशा कडेन धांवता आनी म्हणटा हें करूंक जाय हें करूंक जाय हें करूंक जाय आनी तो कितें म्हणटा आपल्याक तें आयकोपाचें ना प्रेज गॉड हालेलुया ओके आतां फुडें वाच ओके गो टू वे बेबी हिब्रूस No, we were not in Hebrews. We were in Acts, no? 7. 24 Yeah, verse 24. मोनान घातले थिंगासान 40 वर्साचे पिरायेर आपल्या भावां भयणीक म्हणगे इस्रायलाच्या पुतां धुवांक भेट दिवंक ताच्या मनांत आयले ताचे मदल्यान एकल्याक कोण एकलो इजिप्तकार जुलूम करतालो म्हूण पळोवन मोइजेस ताच्या आदाराक गेलो आनीक इजिप्तकारांक जिवेशी मारूंक पिडापीड भोगतल्यांचो ताणें सोद घेतलो आपणा वरवीं देव तांकां सुटका दिवंक वेता म्हूण आपली भावां भयणीक समजतली म्हूण मोइजेस चिंतालो प्रेज गॉड हो स्क्रिप्चर सारको क्लियर करता मोजेसाक खबर आसली देवान ताका वचून काडला आनी तेजे उद्देशी त्या सगळ्या लोकांक सुटका मेळटली आतां पत्ते वास सेम वास बरे भशेन आयकाता ताचे मदल्यान एकल्यान कोण एकलो इजिप्तकार जुलूम करतालो म्हूण पळोवन मोइजेस ताच्या आदाराक गेलो ओके आतां कितें जाता तेच्या मनान देव घालता वच आनी तुज्या लोकांक नदर कर आतां मोजेसाक कितें दिसलें ताचो टायम येयलो प्रेज गॉड कित्याक ताका कितें दिसलें आतां हो टायम आतां झुजपाचो टायम येयलो तो वयता थिंगा आनी कितें पळयता दोग जाण झगडटा म्हणजे कन्फ्युजन आहा दोग जाण झगडटा आनी झगडटा न्हू तो त्रास दिता एक्चुली त्या इजिप्टाच्या एकल्या मनशाक तो मारता आनी मातयेन पुरता आनी दोग जाण हिब्रूचे तेजे जातीचे ते हें सगळें पळयता हें सगळें कितें जालां तें पळयता
आतां हांव आनी तूं बरोबर आहा एके जातीचे आनी तूं आमच्या आड आहा. प्रेज गॉड. एका अजून पासून कॉन्फिडन्स ना हांव तेज्या बरोबर आहा म्हणून. हांव कितें करता तेजे नदरे भितर एका त्रास दिता. हेच्या मनान कितें येवंक जाय वो म्हाका त्रास दिता हें म्हाका त्रास दिता हांव आतां तेका त्रास दिता. म्हणजे हांव कोणाच्या सांगाता जालो तेज्या सांगाता. मोजेसान तशेंच चिंतलें हांव इजिप्टाच्या आड वसोत तांकां सोजमोन येतलें की हांव तेंचे बरोबर ना हांव तुमचे बरोबर. आनी हे सोजमणेन तो हें आपल्याच बळान देवाचे येवजणे प्रमाणे न्हू आपल्याच बळान हे दिवस कोत्ता. हालेलुया. देवान कितें सांगलेलें ताका वच आनी नो धर्म वचोन कोणाक मार म्हणलेलें. हालेलुया. थँक्यू जीजस. पूण मोजस कितें करता कोणाच्या नदरेन पळयता आपले नदरेन पळयता हिंगा भावार्थाच्या नदरेन पळयना. आनी हें सगळें प्लॅन पळय तेणें केलेलें तें तेज्यात आड येता. हालेलुया. आतां हिंगा कितें केलें देवाचो प्लॅन आसलो तो सायडीन दवरलो मोजेसान आपलो प्लॅन फुडें दवरलो. आनी हें जातकच कितें जाता आमच्या जिवितान इंग्लीश भाशेन म्हणटा बॅकफायर जाता. बॅकफायर. आमी केन्ना अशेंच चिंता येता आमी शिकता आनी शिकता ते कोणाच्या नदरेन दुसऱ्यांक हें गरजेचें. पण देवान आमकां हाडल्या कितें करपाक आमचें रिलेशनशीप घट करपाक. आमी कितें करता आमचे वस्तुकी दुसऱ्याचें रिलेशनशीप पळयता. तेंचें रिलेशनशीप खंय आहा कितें ती कोत्ता कितें ती चिंता. देव कितें चिंता म्हाजो फोकस. देव कितें डिमांड करता म्हाजो फोकस म्हाजो ट्रस्ट. पण आमी कितें करता दुसऱ्याचें. हालेलुया. हो एक एग्जाम्पल. ओके. आनी खूब एग्जाम्पल आहा. खूब एग्जाम्पल आहा. मोजेसाक खबर आसली देवान ताका मागला पण आतां मोजेस आपले बोलेन आपल्या शक्तीन दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदतालो की हांवूच तो पळय. आनी ते मनीस कितें करता फुडें वाच. मोइजेस तांच्या आदाराक गेलो आनी इजिप्तकारांक जिवेशी मारूंक पिडापीड बोगलोल्यांचो ताणें सोद घेतलो. आपणा वरवीं देव तांकां सुटका दिवंक वेता म्हूण आपली भावां भयण समजतली म्हूण मोइजेस चिंतालो. मिनींग तो चिंतालो. कितें चिंतालो म्हाजी भाव भयणां आतां म्हाका सजमोन घेतली. कितें सजमोन घेतली हांवूच तो तुमकां सुटका दिता पळय तो. पूण देवाक कितें जाय आसलें देवूच हांवूच तो तुमकां सुटका दितलो. कित्याक जेन्ना देव कितें करता तें मनशाक ग्लोरी न्हू तें देवाकूच ग्लोरी. आमी केन्ना शॉर्टकट घेता. म्हाजे उद्देशी हो साल्वार जालो आनी आमी कितें करता शिकता देवाचें उतर कोणाचे नदरेन म्हाजे उद्देशी हो म्हाजो घोव साल्वार जालो. म्हाजे उद्देशी म्हाजो म्हाजे गरबो साल्वार जालो. हांव रिट्रिटाक वयतालें हांव हें करतालें तें करतालें तेका लागून हांव ही सगळें बरेंपण येयलें. प्रेज गॉड. ही देवाची येवजण न्हू ही मनशाची येवजण. आनी हे येवजणेन जो मनीस चलता तो मोजेसा भाशेन शेणटा आनी मोजेसूच शेणना आख्खी ती इस्रायल पोर जाय शेणटा. हालेलुया. सगळें देवाचे येवजणे प्रमाणे जावंकूच जाय. ताका लागून आमकां देवान उतर दिला आनी आपलो पवित्र आत्मा दिला. आनी देवाचें उतर कितें वन स्टेप एट अ टायम. आमकां कितें जाय डायरेक्ट रेड सी दोशी जालो. पण देवाक कितें जाय दिसा दिसपटें हांव कितें सांगता ते उतराक खालते जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान तूं चलोंक जाय. मोजेसाक सांगलें थिंगा वच तेणें मार म्हणून सांगलेलो ना. म्हणजे मोजेस कितें करता आपली पदवी लोकांक दाखोवन दिता की हे पदवेनूच तुमी साल्वार जातली.
म्हणजे देवाचे पदवेक तो साडीन काडटा. हालेलुया. ताका लागून भावार्थ चलपाक देवान आपली कृपाय दिलेली आहा. भावार्थ आसोनूय आनी कृपा देवाची ना जाल्यार तो भावार्थ निर्फळ. भावार्थान चलपाक आमकां कोणाची कृपा जाय? देवाची कृपा म्हणजे शक्ती, कृपा म्हणजे देवाचो मोग, कृपा म्हणजे देवाची एबिलिटी, देवाचो अथॉरिटी. हे सगळें देवान आमकां दिल्या. आनी ह्या भावार्थान आमकां जी वस्त आमकां दिल्या ते पदवेचेर आमी डिपेंड जावन भावार्थाचे आमी स्टेप घेवंक जाय. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. आता हेका लागून कितें जाता फुडें वास? एक्चुअली हे सगळें एक्झॉटसानूय बरयलेलें आहा. ओके, तिनी जाग्याचेर बरयलेलें आहा क्लियरली. पूण खरें म्हळ्यार हें ताका समजूंक ना. दुसऱ्या दिसाक 2 जाण इस्रायेलकार झगडटाले तेन्ना मोइजेस नव्यान थंय दिश्टी पडलो आनी ताचे मदें शांती करूंक म्हूण ताणें म्हळें, इश्टानो, तुमी एकामेकाचे भाव, कित्याक तर एकामेकाक दुखयतात तुमी. पूण आपल्या भावाक अपमान कोत्तालो त्या मनशाक मोइजेसान दुखलून उडयलो आनी म्हळें, आमचे वयर फुडारी आनी नितीदार तुका कोणें नेमला? प्रेज गॉड. व्हेरी व्हेरी क्लियर. मोजेसाक कितें जाय आसलें? आपल्या बळान हांकां वळखोंक जाय आसलें की हांवूच तो. आनी ताका लागून तो इश्टा म्हणटा पळय, इश्टा बरयलेलें आहा न्हू, इश्टा तुमी कितें झगडटा जायत? आनी ते लोक कितें म्हणटा? तुका म्हाजे वयर अधिकार कोणें दिला? म्हणजे मोजेसाक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आमी केन्ना केन्ना कितें करता? देवाचें उतर आयकता आनी वयता आनी घरान वचून सांगता. आनी आमी हें सोदता देवान कितल्या तेंपान आमी देवाचे वळखीन सारकी उतरा प्रमाणे चलता काय. आनी आमी एक दीस आयकोन हें सोजमोन आमचो घरची पळय लोक आहा ती कशे भाशेन ते मानून घेतली. आमी इतलो टायम घेतला जाल्यार तांकां टायम दिवंक नाका? प्रेज गॉड. सो त्या लोकांनी पळय मायपाक खबर आसली, पण ह्या लोकांक सगळ्यांक खबर नासली न्हू की वच म्हणून तो. पूण मोजेस कितें करता? आपली बॉल दाखयता आनी बॉलान दाखयता की हांव तुमच्या सांगात आहा, हांवूच तो. पूण तो देवाचे येवजणे प्रमाणे तरी रावलेलो जाल्यार ताका थिंगा ओरण्यान वचपाची गरज नासली. देव थिंगाच घडोवन ताका ट्रेन करतलो. कित्याक ती वाट 3 दिसांचीच वाट आसली. प्रेज गॉड. आतां फुडें कितें जालां तें दुसरी गजाल. पूण मोजेसान मिस्टेक केली की ना? आतां मोजेसान मिस्टेक केली ती कितें जाली? 40 वर्सां तो ओरडान गेलो. म्हणजे मोजेस पळय आपल्या बळान ह्या लोकांक जाता तितले बेगीन भायर काडूंक सोदतालो. ते कितें जालें? तेकाय मारोग पडले आनी तेंच्या लोकांकूय मारोग पडले. 40 वर्सां 30 वर्सां आनीक त्रास भरचे पडले. प्रेज गॉड. कित्याक देवान म्हणलेलें 400 वर्सां तुमी ओरण्यांक उत्तेली. म्हणजे ओरण्यांक न्हू, सॉरी, फॉरेन देशान, म्हणजे तुमच्या देशान न्हू, दुसऱ्या गांवांत, तुमच्या गांवांत न्हू, भायल्या देशान परदेशी जागा तुमी जियेतली 400 वर्सां. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, I don't know the exact. Thank you, Holy Spirit. Okay, go to Galatians 3:17. हांव सांगूंक सोदतां तें हें, देवाक मजूर केलोलो कोरार 430 वर्सां उपरांत आयलोले समोतीच्या रण करूंक जायना आनी
ताच्यान बासावणी निर्फळ करूंक नजो. Praise God. Give me KJV in this one. And this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law, which was 430 years after, cannot disannul that it should make the promise of none effect. आता हिंगा पळय एक नंबर दिलेलो आहा 430 years. 430 years. आता हे 430 years जेन्ना अब्रामाक देव सांगता की 40 वर्सां हे माकलेली पोरसां दुसऱ्या गांवान जियेतली. ओके, आनी 400 वर्सां जातकूच तुमकां सुटका मेळटली, म्हणजे माकलेल्या गांवान तुमी वेथेल्यात. पूण हिंगा कितें बरयलां 430, 400 आनी 30, म्हणजे 30 वर्सांनी कितें तरी डिफरन्स आहा. देव कितें सांगता 400 वर्सां, आनी हिंगा कितें बरयलेलें आहा 400 आनी 30. आनी 430 म्हणल्यार कितें मोजसा उद्देशीच तो मानामेंत जाणा तुमी न्हू. मोजसा उद्देशी ते मानामंत देवान दिले. ते केन्ना दिले 400 आनी 30 वर्सां आसा तेन्ना. देवान कितें सांगलां 400 वर्सांनी तुमी माकलेल्या गांवान भितर सोदतली, म्हणजे परदेशा गांवांसान तुमी भायर सोदतली. केन्ना 400 वर्सां आसता तेन्ना. पूण हे 30 वर्सांचे कितें तरी डिफरन्स आहा न्हू. कित्याक तांकां मानामंत केन्ना मेवले ती भायर सोडली तेन्ना, म्हणजे खंयच्या वर्सां मेवंक जाय आसले 400 वर्सां तेन्ना. पूण हिंगा आतां केन्ना मेवता 430 वर्सां आसता. 430 वर्सां आसतना आतां देव त्याच्या काळजान घालता वस आनी इस्रायल परचेक वचून पळय कोणाच्या मनान घालता मोजेसा. तेन्ना मोजेसाची पिराय कितली आहली 40. आतां मागीर ती मिस्टेक जातकूच मोजेस 40 वर्सां आनीक ओराण्यान जियेता. मिनींग 80 वर्सां आसलो तेन्ना ताका तो आवाज जाता. देव तेजे कडेन उलयता त्या बर्निंग बुश म्हणटा पळय तितून. सारकें न्हू. प्रेज गॉड. ओके, 40 वर्सां आसलो मोजेस. देव तेजे कडेन उलयता वसांनी तेंचे कडेन तांकां पळय जितो मारपा म्हणना. सारकें म्हणल्यार ही 40 वर्सां पळय तो आनीक फुडें जियेता. ही 40 वर्सां तो आनीक फुडें जियेता म्हणल्यार मोजेस 40 वर्सां असो आसतना आनीक 10 वर्सां तेणें आनीक काडूंक जाय. कॅल्क्युलेशन सोदमोंक ना. ओके, हिंगा कितें बरयलें ना 430 years. करेक्ट. अब्रामाक देव कितें सांगता 400 वर्सां, म्हणजे 30 वर्सां डिफरन्स आहा. मोजेस आसलो 40 वर्सांचो, तो आनीक 40 वर्सां ओराण्यान काडटा. करेक्ट. मनींग कितें मोजेस कितल्या वर्सांचो आसूंक जाय आसलो 400 वर्सां कंप्लीट जावपाक, हे देवाची येवजणे प्रमाणे चलपाक 50 वर्सांचो आसूंक जाय. समजूंक ना. मोजेस आसलो 400 वर्सांचो. प्रोफेसी कितें आहली देवाची 40 वर्सांचो मोजेस आसलो. प्रोफेसी आहली देवाची 400 वर्सांची. पूण कायदो मानामेंत केन्ना येयले 430. हे मानामेंत केन्ना येयले ते परदेशा देवान या इजिप्टाच्या देशांतले भायर सोडल्या तेन्ना. म्हणजे इजिप्टातल्या देशांतले भायर सोडल्या तेन्ना कितलीं वर्सां जालेलीं 430 वर्सां जाली. समजलें. म्हणजे 30 वर्सां डिले जाली. ती कोणाक लागून जाली. ती 30 वर्सां कोणाक लागून डिले जाली मोजेसाक लागून. कित्याक तो समज देवान कितें सांगलां ते दिसान दीस तो चलतालो आनी 10 वर्सांच काडूंक जाय आसली. आनी हूंय काडूंक जाय आसली पॅलासीनूच काडूंक जाय आसली. आतां मोजेस कितें करून गेलोलो आपल्या बोर्डान बरें करून गेलोलो. तें बरें जालें ना. भावार्थाचें स्टेप आहा तेंच बरेपणान धाडटा. तूं तुज्या बोर्डान तरी गेलें जाल्यार कितें जालें ते तुज्या जिवितान आड हाडटा आनी तुमच्या घोराबान्यान तुज्या भायल्यानूय जिवीत आड हाडूंक शकता. तो गेलो बरें करपाक, पूण 30 वर्सां आनी त्रास पडले न्हू.
सोजबालें कॅल्क्युलेशन हिंगा न्हू आनीक एक स्क्रिप्चर हा हालेलुया थँक यू जीजस एक्झोडस 15:22 Go to Exodus 15:22 or 22:15. Sorry, Exodus 12:40. हे आमी कितें उलयलां तेका प्रूफ जावं न्हू बेश्टें उलोवन जायना बायबलाचेर कितें बरयलेलें आहा तें हांव हिंगा कितें उलोवन गेलो तेजेर स्वत मानपाचें ना प्रूफ बायबलाचेर आसूंक जावो प्रेज गॉड तेन्नाच तें आमी शिकोवप सारकें जाता ओके ESV actually I wanted sojourning as other word okay the time that the people of Israel lived in Egypt was 430 years the time the people of Israel lived in Egypt was 430 years now 40 आणि 30 वर्सां इजिप्टानूच नासली ती फॉर इजिप्ट तेंचो गांव न्हू आसलो न्हू तो फॉरेन लँड आसलो ओके गो टू जेनेसिस 15 go to Genesis 15:13 Yeah. Then the Lord said to Abram, know for certain that your offspring will be sojourners. Sojourners म्हणजे strangers, foreigners. ये कोंकणी निवासी okay? In a land that is not theirs and will be servants there and they will be afflicted for 400 years. देवूच मोजेसाक सांगता देवूच अब्रामाक सांगता अब्राम नॉट अब्राहम अब्राम कित्याक आमी 15 पयशे जाल्यार देव अब्रामाक आपल्या सॉरी 12 देव अब्रामाक आपल्या पायच्या घरांतसून भायर हाडटा जेन्ना पासून तो पायच्या घरान आसलो तो देवाच्या येवजणे प्रमाणे चलो नासलो देव ताका पायच्या घरांतलो भायर काडटा आनी थिंगा सावन देव कितें सांगता एंड द लॉर्ड सेड टू अब्राम नो फॉर सर्टन म्हणजे शुअर दॅट युअर ऑफस्प्रिंग विल बी सोजर्नर्स म्हणजे कितें स्ट्रेंजर्स फॉरेनर्स in a land that is not theirs and will be servants there and they will be afflicted for 400 years 400 years आसले पूण थिंगा कितें आहा 430 सो 30 वर्सां कोणें वगडायली मोजेस कित्याक तो 40-30 वर्सां एक्स्ट्रा काडटा खंय काडटा तो ओरणान तेतून जेथरो थिंगा आनी मागीर 20 वर्सां तेन्ना देव तेजे कडेन उलयता पूण हे 30 वर्सां 40 वर्सां पळय मोजस थिंगा आसलो देव ताका ट्रेन करता प्रेज गॉड ट्रेन करता आनी तो एके भाशेन देवा कडेन मागतालो कित्याक तो जेत्रोन पळय कितें सांगता तितलेंय तो करता प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीजस ही कोंकणीन वाचया सर्वेस्परान ताका म्हळें तुजी सोसोत भायल्या गांवांत पोड्डेशी जावंक आसतली 400 वर्सां ती गुलामपण आनी पिडापीड भोगतली पूण तांकां गुलाम कोत्ता तो देश पोरजेक हांव मोठी शिक्षा लायतलो प्रेज गॉड हालेलुया व्हेरी क्लियर आतां देवान समज 400 वर्सां म्हणल्या जाल्यार आमी एक उगडास धरूंक जाय देवा कडेन कितें जायना तें कांयच ना देवा कडेन कितें करूंक जायना तें कांयच ना सारकें देवा कडेन सगळें जाता वय की ना देवा कडेन सगळें जाता देवाक फोटी मारूंक जाता
जाल्यार आतां तुमी कितें म्हणलें तर दोळे कोणें सगळें जाता आ बरें सगळें जाता हो तेजें उतर म्हणल्यार देव म्हणल्यार देवूच म्हणल्यार बरो आनी देवाचें उतर म्हणल्यार बरें पूण देवा कडेन सगळें जाता म्हणून आमी जायना कित्याक देवाचें उतर उलयलेलें तें उतर तो नेगार येना तो आड येना साम्स 89:34 म्हणटा उलयलें उतर एक लॉ जाता कॉवनंट जाता आनी देव केन्नाच तें उतरा भायर येडना आतां देवान तरी 400 वर्सां म्हणल्या जाल्यार 400 वर्सांनी जावंक जाय तें प्रेज गॉड पूण मनीस समज कॉपरेट करिना जाल्यार तें डिले जालें पूण तें जाताच कित्याक देव म्हणल्यार आमचो मोग पासियन्स लॉंग सफरींग 1 Corinthians 13:1 सान तुमी वाचशात हें सगळें देवाचें कॅरेक्टर हालेलुया थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरीट आनीक 10 मिनटां मागीर बंद कर हें सोजमता तुमी कशे भाशेन आमी मोजसा भाशेन चलोंक जाय पूण भावार्थान आमकां उमेद येता न्हू देवाच्या उतराक आमी सांगता बाबा मातसो तूं राव हांव कितें करूंक जाय तें हांव कोत्ता म्हाजे नदरेन कितें जाता तें हांव कोत्तेली म्हाका घडटा ते भाशेन हांव कोत्तेली पूण देवान तुका सांगलां तशें कर म्हणून ना आतां तुका तें घडटा ते भाशेन तूं बरें कोत्ता पळय थिंगा कितें आतां वायट जाता मोजसान कितें केलें घडटा ते भाशेन ताका मारून उडयलो तें कितें जालें कितें बरें आसूंक जालें तें वायट जालें 30 वर्सां आनीक त्रास जाले प्रेज गॉड हालेलुया आमी घरा वचून सांगता न्हू यो रे मिसाक यो रे मागण्यांक यो रे यो रे यो रे यो रे तुमी यो रे म्हणटा तितलो तो पयसो येता आमी घडटा ते भाशेन मागणें खूब कोत्ता ब्रदर सिस्टर प्रेज गॉड तो आयकना आनी देवा कडेन मागणें कसलें आसता कंप्लेनींग मामेरींग भावार्थाचें मागणें आहा भावार्थ आसलें आमी असलें आन्सर येवचोच ना भावार्थान समज तरी चलता जाल्यार असलो प्रश्न येवचोच ना की तूं पाद्रीक सांगता ब्रदराक सांगता सिस्टरीक सांगता म्हाजो चेडो म्हाजे धूव म्हाजे घोव आनी तें आयकोच ना प्रेज गॉड ते कित्याक लागून येता तूं तुज्या बळान करता भावार्थ कितें सांगता एक घराबांतलो एक मनीस सेफ जालो जाल्यार आख्खो घराबो सेफ तूं तेजेर थीर राव तेजे पासत मागणो आर्गां दी तो देवान म्हाका जशे भाशेन एकलो मनीस येयलो आनी म्हाका देवाची उतराची परकोंटणी दिली आनी सोजमायलो तेच भाशेन सारको लेबरर कोण आहा पळय तो हांवूय तेजे जिवितान मागता काबार केन्ना केन्ना आमी असलें केलें न्हू तो मनीस पळय येवंक जाय आसलो तो आनीक धांवता म्हणजे तूं रिस्पॉन्सिबल हांव रिस्पॉन्सिबल तेज्या धांवता पळय तेका लागून आनी पयस तुका लागून धांवता तो पूण तुजे कारजान तूं कितें कोत्ताय बरेपणान कितें कोत्ताय जाता तितलो ओडून हाडटाय तूं ओडून हाडटा कोणाची शक्ती प्रेज गॉड मोजसानूय सेम केलें तेणें आपली शक्ती हिंगा उजार केली आनी 30 वर्सां आनीक त्रासान घातले केन्ना केन्ना देव उलयता आनी म्हणटा यो तूं मिटिंगेन तो तयार आहा तूं वचोन ताका सांगता यो तूं मिटिंगेन आतां तें सांगलां म्हणून तो इरिटेट जावन कितें करता हेच ना हालेलुया थँक यू जीजस कोण तरी उलयलो आसतलो रा आतां तुका आन्सर तोय दिलेलो आहा म्हणजे अहें तरी कोत्ता म्हणजे हेचें म्हणप कितें अहें तरी आमच्या मनांनी जाता आनी आमी कोत्ताय पण आमी समज तरी भावार्थान करिना जाल्यार तें मनशाच्या नदरेन जालें
आनी मनशाच्या नदरेन जाल्यार म्हणटच कितें जाता बरें जावचे सायडीन वायट जाता आनी आमी कितें म्हणटा हांव हें सदांच बरें करतालें हें कितें जालें म्हणजे देव कितें तरी प्रॉब्लम आहा देवाक प्रॉब्लम आहा हालेलुया थँक यू जीजस सो आमी हें गोटपणान धरूंक जाय भावार्थान कशे भाशेन चलपाक आमी शिकोंक जाय देवाचो उतर पवित्र आत्मो आदार मारूंक जाय आनी कांय आमकां सोजमना कितें कितें मागणें करूंक जाय तें प्रे इन टंग्स एक बेनिफीट कितें आहा प्रे इन टंग्स इज हायस्ट फॉर्म ऑफ प्रेज म्हणजे थँक्स गिवींग म्हणजे सिट्युएशन तुका खबरच ना कितें करपाचें तें आतां तुका सांगलें पुतान येता म्हणून कोण तरी सांगलें येता म्हणून मिटिंगेक आनी सांजे म्हणलें आपल्याक फाल्यां कितें काम आहा तुजी तकली कितें जावपाचें मागीर ती बेजार जालें म्हणटच कितें करपाचें प्रे इन टंग्स जाता आनी कितें उतरां भायर सद्दां सो आमी ट्रेन करूंक जाय आमकां ऑटोमॅटीक जावपाचें ना तें सायकल कितले जाणां चलयता हिंगा एकाच दिसान 1 किलोमिटर चलयले प्रेज गॉड सो थिंगा आमी जाणा कशे भाशेन शिकोंक जाय पडल्यारूय शिकोंक जाय आनी सायकल शिकोसोर चलोवंक जाय जाल्यार तेच भाशेन आमी हें जिवीत क्रिस्ती जिवीत आमी भावार्थान चलपाक आमी शिकोंक जाय प्रेज गॉड आमी मोजसाचो एग्जाम्पल घेवचे न्हू मोजस न्हू सॉरी आब्राम आमकां कितें दिसता देव येयलो देवान ताका सांगलें बाबा तूं आतां राष्ट्राचो पूत जातलो आनी एका वर्सान ताका पावी जालो कितले वर्सां लागले ताका 25 years प्रॉमीस दिलेलो 75 वर्सां आसतना 86 वर्सांनी ताका बायलेन सांगलें बाबा हें कांय जावपाचें ना तूं एक काम कर हेगर म्हणलेलें म्हाजें एक सर्वंट आहा तेजे कडेन तूं काजार जा आनी आपल्या भुरग्यां दी सारको भावार्थान चल्लो हो तो सायकल चलोवना पडलो पूण तेणें सायकल चलोवपाक कंटिन्यू केलें ताका एनकरेज कोणें केलो देवानूच केलो ताका लागून देव म्हणल्यार मोग देव आमकां केन्ना सोडपाचो ना आमी पडल्यार फेलियर न्हू आमी पडोनूच रावल्यार तेन्ना फेलियर जाता आमी चॅम्पियन केन्ना जाता पडल्यारूय आमी देवा पवित्र आत्म्याच्या आदारान उतराक तांक दिवन आमी उठ्ठा आनी पुत्तून चलता तेन्ना प्रेज गॉड कित्याक जे पळय आमी पडटा ते आमी टेस्टमनी जावंक शकता मोजस पडलो न्हू पडोन रावलो 40 वर्सां देव ताका ट्रेन करता हे मागीर फुडें आमी शिकोवं येता एक्चुली ट्रेन करता कशे भाशेन मोजस प्रिपेर्ड जाता आपल्याचे शक्तीन न्हू कित्याक तो म्हणटा म्हाका अशें आनी कशें जावंक शकता म्हाजे कडेन जायना हें देवाक तेंच जाय आसलें म्हाका खबर आहा तुजे कडेन हें घडचें ना म्हणून पूण म्हाज्या बळान हें सगळें तुजे कडल्यान हांव घडोवन हाडटलो देव आमचे कडेन तेंच सांगता तुज्या आनी म्हाज्या बळान हें जावपाचें ना पूण म्हाजें बळ म्हणजे कृपा हांवें तुका दिल्या भावार्थान तूं स्वत मान ही कृपा हांवें तुका दिल्या आनी ते भाशेन तुज्या मागणें जावनी आतां तुजो पूत म्हणटा आपूण येना तुजी भयण म्हणटा आपूण येना तुजो घोव म्हणटा आपूण येना पूण तूं भावार्थान स्वत म्हणटा एकलो समज साल्वार जालो आख्खो घराभर म्हाजो साल्वार जालोच आनी म्हाजें मागणें आर्गाचें मागणें जावंक जाय हांव तुका आर्गां दिता तें म्हाका जशे भाशेन साल्वार केलाय म्हाका तुज्या उतराची परगणटी दिल्याय तो सारको मनीस म्हाज्या जिवितांत ती हाडलाय तेच भाशेन म्हाज्या भाव भयणांक तेज्या जिवितांत ते मनशाक हाडला आनी तो तुजी उतराची परगणटी दिता आनी तो तेणें आपलें मन बदल्ला आनी तो आतां सारकें भावार्थाच्या मागणें जियेता जिवीत जियेता कामार प्रेज गॉड हालेलुया भावार्थ हा थिंगा धांवपाचें न्हू सॉरी भिरांत हा तेन्ना आमी ते चेडूं पळय तिजी भयण पावली ना ती न्हू पावूंक ना ती थिंगाच रावली तूं तरी भावार्थान आहा जाल्यार पवित्र आत्मो तुका सांगतलो खंयचें उतर तुज्या तोंडांसान भायर सरोंक जाय केन्ना केन्ना पवित्र आत्मा सांगतलो उगत राव उगीत राव
सांगता तो आपल्या शाणपणा कितें सांगूंक जाय तें तूं उगीत राव कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगलां तूं उगी राव केन्ना केन्ना पवित्र आत्मा सांगतलो आतां तूं उलय तेन्ना उगी रावपाचें न्हू तेन्ना उलोवपाचें पूण पवित्र आत्मा जेन्ना आमचे कडेन उलयता तेन्ना आमच्या काळजांत शांती आसूंक जाय नाजाल्यार आमचें इमोशनली जावंक शकता न्हू प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरीट ओके आतां हिंगा बंद करुया हालेलुया हेचेर कितें प्रश्न आहा हेचेर आमी कितें शिकला तरी प्रश्न आहा सोजमलां प्रेज गॉड हे आतां नोट केल्या पळय ते आमी घरा वचोन शिकोवंक जाय आतां सायकल हाडली तुमी ती गॅरेजीन हाडपाचें न्हू ती चलोवंक शिकोवंक जाय प्रेज गॉड आतां आफ्टरनून ही भयण आतां आनी कितें शिकोवपाचें आहा तें सगळें कॉम्बिनेशन करूंक जाय प्रेज गॉड हालेलुया कोणा उद्देशी कोणाच्या तोंडानसान देव तुजे कडेन कितें जाय तें उलयतले तें आमकां खबर ना पूण आमी सदांच आमी पळय आतां प्रोग्राम पळयता 5 मिनटां पयलीं तयार आसता देव तसलें मन पळयता कसलें मन पळयता म्हाज्या उतराक कोण बुको आहा म्हणजे ती बूक दाखयता तेकाच तें सोत कळोन येता सोत म्हणजे गूट कळोन येता आनी जे ते गुटा प्रमाणे पळयता आत्म्या उद्देश आदारान तो दिसा दिसपटे तो चलता त्याच मनशाक ते सोत कळोन येता प्रेज गॉड हालेलुया आतां तूं सायकली पांव घातलो तेन्ना तुका पयलें पडलें तूं न्हू मागीर दुसरे फावटी घालतना तुका कळलें की कशे भाशेन ते पॅडल मारूंक जाय वय ना प्रेज गॉड पयले शीताक मीठ सुबेज घातलें जाल्यार दुसरे दिसा मीठ उणें घालतले न्हू पूण मागीर तिसरे दिसा तुमकां कळटलें मीठ सारकें कितलें तरी पडोंक जाय इतल्या मापाक इतलें मीठ प्रेज गॉड हांवें केन्ना अजून पासून रांदूंक ना हालेलुया पूण इतली खबर आहा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीजस सो आमी एक धाकटें मागणें करुया आनी बंद करुया जेजो आमी तुका आर्गां दिता पवित्र आत्म्या आमी तुका आर्गां दिता आयच्या दिसा तूं आमचे कडेन उलयलें आनी आमकां मोजसा उद्देशी आमकां तूं दाखोवन दिताय कशे भाशेन तूं आमकां जोण एकल्याक आमच्या आमी जल्मान येवच्या पयलीं तूं आमकां वळखताय आनी तुजी येवजण त्या बुकार त्या पुस्तकांत ते बरोवन दवरल्याय पवित्र आत्म्या आमी तुका आर्गां दिता ज्यो वस्तू बऱ्यो बऱ्यो वस्तू ते पळय बरयले ह्यो वस्तू आमी ओळखून घेवपाक तुज्या उतरान शिकपाक तुज्या आदाराक तुज्या उतराक कान दिवपाक आनी तुज्या आदारानूच एक पावल भावार्थाच्या पावल चलपाक तूं आमकां शिकयताय आनी भावार्थाची मनशां जैतिवंत मनशां जावपाक आनी चलपाक तूं आमकां आदार दिता म्हणून तुका आर्गां दिता आमी आयच्या दिसा हें नियाळ केला की आमी जेन्ना तुज्या उतरा प्रमाणे चलना तेन्ना आमच्याच जिवितान आमी आळखोडी हाडिना पूण दुसऱ्याच्या जिवितान आमी आळखोडी हाडूंक शकता ह्या स्वताक आमी सोजमला म्हणून तुका आर्गां दिता आनी एक पावल आमचे दिसा दिसपटी पावल तुकाच उलो मारून तुज्याच आदारान आमी ह्यो वस्तू सगल्यो भावार्थानूच चलपाक आनी जैतिवंत जिवीत चलपाक तूं आमकां शिकयता म्हणून आमी तुका आर्गां दिता हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.